ri 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 ra la ra ka la ra ba ma 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 ri da la ra 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 ba 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 ka la ra 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 ba ma 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 hushi li ri 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 a la ra ba 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 ki li ri 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 hushi li ri ba ba ma 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 ka la ra ba ma 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 ri da la ra. Praise God. Hallelujah. 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 दया करून आम्ही उभे राहूया. आमचे कुडीचे दोळे आम्ही दंपया. भावार्थाचे आत्मीक दोळे आम्ही उक्ते करूया. सकाळी जावन आम्ही देवाच्या आजारपणांत वेळ करशिल्लो. जायती सतां आम्ही जाणा जाल्या. आमच्या जिवितांत केदळा समस्या येतात, कष्ट पिडा येतात. केदना आम्ही देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत पयलो स्थान दिता. ताच्या मरिफात हरी एकाचेर जैतो रोंग जाता म्हणलें आमी साक्षी मुखांतर आयकले. तशेंच आमच्या जिवितांतय कश्ट समस्या येताना जर तर आमी देवाच्या उतराक प्रामुख्यता दिता, पयलो स्थान दिता, पयले आमी सत जाणा जावंक आसा, तेन्ना मात ते सत आमकां सुटका दितले. पवित्र पुस्तकांत जायतीं सतां आसात. ती सतां आमी सोदूंक गेल्यार आमचें जिवीत पावचें ना. कित्याक एका उतरा फाटल्यान एक उतार उगडापे पवित्र आत्मा दिता. केदाळा आमी जाणा जाता आमच्या जिवितांत जेजू कशें ह्या संवसारांत कसच्या समस्ये मध्ये बापाक काल जावन विधेय जावन एक जैतेवंत जिवीत जियेलो गी, ताचें फळ जावन आमकां बाचावी मेळ्ळी गी, तेच जिवीत आमी जियोंक शकता. परत तेच जिवीत दिवचे उतार आयकोंक आमी सकड सांगाता मेळ्ळ्या. पवित्र आत्मा आमचो मजतदार जावन आसा, आमकां आमचो शिकोवणदार जावन आसा, आमकां तो कुमोग करता. ताका कळीत आसा आमच्या जिवितांत खंयच्या एरियांत आमी करेक्शन करीजे, खंय हांव सुकोन पडला, खंय हांवें कितें करीजे, हरी एक ताका कळीत आसा. त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी ह्या वेळार मागया. पवित्र आत्म्या, ह्या शिकोवण्या वेळार म्हज्या सवालाक जबाब दी. जायते वर्सां जावन हांव कश्टोन आसा, थंय हांगा धांवलो थकलो, पूण म्हाका हेची जबाब मेळ्ळो ना. आज तुज्या उतरां मरिफात तुज्या सक्तीन ते म्हाका उगडापे कर आनी तूं कितें शिकयताय ते भावार्थान सत म्हणूंक म्हाका कुमोग कर म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. तो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. ताका हरी एक कळीत आसा आमचे मुखले पाटले हरी एक तो जाणा. केदाळ आमचे काळीज आमी उक्ते करता, तेन्ना मात्र तो आमकां तिदून करूंक कुमोग करता. पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा हांगा आसल्या हरी एकल्या भाव भयणीक युट्यूबार पळयतल्या आनी म्हाकाय तुज्या हातार समर्पिता. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो शिकोवणदार जावन आसाय, तूं आमचो कुमोगदार मजतदार जावन आसाय. आयच्या दिसा त्या उतरांतले सत उगडापे करचे पसत आमी तुका अर्गां दिता. ते सोंपेपणी समजूंक ती समजूणी जाणवाई दिवच्या पसती आनी उदाहरणा मुखांतर विवरण दिवच्याकी अर्गां दिता. सांगातच हरी एक उतार अद्भुत गुणांनी थीर करचे पसती हांव तुका अर्गां दिता. सांगातस हरी एक बापा, तुज्या पुतान केल्ल्या कामाचेर वंदन आसा, तुज्या कृपेचेर खाखोलटीचेर, तुज्या त्याग साक्रिफिसाचेर, तुज्या मोगाचेर वंदन हांव ह्या जाग्यार रावलां. तूं म्हज्या मुखांतर उलोवच्या पसत म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजो आत्मो, म्हजी जीब, म्हजी चिंताप हरी एक तुज्या हातार समर्पण दिता. तुका कशें जाय त्या प्रमाणे ह्या घडये उलय. हरी एक उतार हांगा जमलेल्या आनी मुखार आयकोनचे हरी एकल्यांचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे उगडचे पसत आनी ते तुवें बसयले बरोवन अमतोचें जिवीत अनुभव करचे पसत हांव तुका अर्गां दिता. सांगातस हे उतार आयकोंक अटकळ करचेल्या सर वायट स्पिरिताक प्रतीक जावन न्हिदेच्या आत्म्याक ह्या वेळार अटकळ करतल्या आनी आमच्या गामान तिशीन उशीन व्हरतल्या आत्म्याक जेजू तुज्या नांवान फरमायता. येस घडये हरी एकल्याच्या काळजा मनांतान मुळांतान उमटून दर्यांत वचून पडून आसा. तुका आमच्या वयर कसलोच अधिकार ना जेजूच्या नांवान. आनी कितें मागला हरी एक तुवें आमकां फाव केल्या पसत अर्गां दिता. ही सर मागणी भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. हे घडी आमी दोळे धांपया
आणि आम्ही थोडी एक बसावणी आम्ही उसारया. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. जेजूच्या मोगान भरला. सर बंधनांतले सुटका दिल्या. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. जेजूच्या मोगान भरला. सर बंधनांतले सुटका दिल्या. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. जेजूच्या मोगान भरला. सर बंधनांतले सुटका दिल्या. जेजूच्या नावान आमेन 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 आमेन. एकामेका हँडशेक करपडा. जेजू तुजो मस्त मोग करता. सांगा प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. दया करून आमी बसया. कशी आसा असं कर तुमी? आशिर्वादान भरल्यात वय गे. कित्याक आशिर्वादान भरल्यात? कारण गोतू ना गे. देवाच्या उतरान नाही. प्रेज गॉड. जेजून केल्ल्या कामावरवी तुम्ही भावार्थान सत मानल्या वरवी वय गे. तुमच्या बऱ्या कामावरवी तुम्ही आशिर्वादांनी बेसावांनी भरल्यात गे. आता आशिर्वादांनी भरल्यात म्हणल्या वय गे. तुम्ही काल्या उसार नसात. दोळ्याक दिसचे उसार नसात गे. यस. तुम्ही भावार्थ उसार नसा वय गे. देवाक खाले मानू आता आमचो भावार्थ उडास धरा. केदाळा तुम्ही भावार्थ उसारतात. भावार्थान फाटी येतात आणि त्याप्रमाणे नियाळ करतात आणि कार्य अर्पा घालतात सत मानून. ते दळा देव तुमकां मानवता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके. आम्ही सकड मागणे करता वय गे. जायते जाण आम्ही इतल्या वर्सां जावन मागणे करता. जायत्याक एक सवाल आसूंक पुरो. कित्याक म्हज्या मागण्याक जवाब मेळना म्हणून. असा गे. आयला गे असो सवाल? आयला गे. तर तुम्ही खाले सोल्युशन सोदले? नाही हांगा नाही पयले जावन सांगचे हांवें. थंय हांगा धांवताले न्ही. थंय गेल्यार म्हजे प्रॉब्लेम सोल्युशन मेळटा. ताचे लागीं गेल्यार मेळटले म्हणून. केदाळा देवाचे उतार खाले म्हणटा सत तुमी जाणा जातल्यात आनी कोण तुमकां सुटका दिता? आज शिकोवचो विशय अति गरजेचो. जर तर हे तुमकां समजल्यार आज म्हणसर म्हज्या मागण्याक कित्याक जवाब मेळो ना आनी हाच्या उपरांत तुमी कितें शिकयता तें समजोवन कान गेल्यार तुमकां पवित्र पुस्तक समजूंक की देवा लागीं संबंध दवरूंक की बारी सुलभ जाता. तर हे कळीत जायना जाल्यार खंडीत जावन तितलें सोंपेपणी आसचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून चीत दिवन गमान दिवन तुमी आयकोवचें तुमचें काम. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा कोणा कान आसा तो तुमकां कान आसात गे. काल आयकोंक आमी काल आयकता. त्या देखून संवसाराची उतरां आमी उलयता. प्रेज गॉड. तुमी खंयचे चड आयकतात तेच तुमी उलयतात. सर देवाचे उतार चड आयकल्यार काल उलयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आता म्हणजे पयल्यान पयले सवाल तुमचे लागीं आत्मो आसा गी. कितले जण फाती येतात तुमचे लागीं आत्मो आसात म्हूण? हात वयर घाला. सडावत फाती येतात. आता मेजॉरिटी कोणाची आसा? तुमची आसा. पूण हांव सांगता तुमचे लागीं आत्मो ना. तुमीच तुमीच आत्मो उडास धरा. आता हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारता. तुजे लागीं कार आसा गी? असा म्हणटात. तूं सुकार म्हणल्यार तूं कार जाता. तशेंच आमी आमचे लागीं आत्मो आसा न्ही. हांवूच आत्मो आसा. आत्म्यांत एक खाले आसा मन आसा. मन आनी म्हजो आत्मो एका कूड म्हणल्यार घरांत वस्ती करना आसा. प्रेज गॉड.
हालेलुया 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 हालेलुया. ओके, आता अनेक सवाल दुसरे. मनशातय कितले भाग आसात? हा खंयचे? मंडो पोट तेकली पळयला गे तुमी? आनी कितें म्हणटात? कोण कितें म्हणटा? दुसरी कितले मन आसात? सॉरी, कितले भाग आसात बाबा? 3. कितले? 3. सकड तिका आतां डाऊट जाले, आतां 2 म्हणटा ती. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय ये दी माईक तिका एक. आणि एक 2 भाग म्हणून सांगताले सरे आणि एक खंयचे उतरान 2 भाग आसात म्हणून कालिंगे सांगितलं. एक उडा आसा खंयचे उतार सांगेत गी? एवढा सांगे ना म्हाका आता. उडा सांगता येना. ओके, पळया मनशातय कितले भाग आसात म्हणून पळया. 1 थेसलोनिका गला पहिले थेसलोनिका घरांक बरिले पत्र 5 अध्याय 23वी ओळ 23. 1 थेसलोनिका 5:23. वासा सॉकास वासा इथे. सॉकास वासचे इम्पॉर्टंट कित्याक गोता की देवाच्या हरी एक उतरांत अर्थ आसा. नाल पास्ट वाचल्या मिस जाता. ते फुल स्टॉप दिला, कॉमा दिला. ओके, प्रेज गॉड. समाधान दिता तो रिपीट देव, कर आपल्या. समाधान दिता तो देव तुमका सर वाटाने पवित्र करो. सर वाटाने वय गे खंयची ती सर वाटो? पळया मुखार वसा. सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळार सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळीच तुम्ही सगळेच म्हणल्यार आम्ही प्राण पळया सगळेच म्हणल्यार पळया खाले सगळेच म्हणल्यार खाले बरं. पळया पहिलो सांगा. आत्मो आणि कूड प्राण आत्मो आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले आसा वय गे. तर मनशाचे कितले भाग आसात? 3. पूण हांगा एक करेक्शन करीचे म्हळ्यार आमकां कोंकणी बायबलान प्राण दिला पयलो दिला, पूण इंग्लीश बायबल वाचल्यार फर्स्ट स्पिरीट आसा. त्या देखून उडास दोरा स्पिरीट सोल अँड बॉडी. तर मनशाचे कितले भाग आसात? कितले? 3 भाग आसात वय गे. इंग्लीश बायबल घाला. 1 थेसलोनिका 5:23 काय म्हणटा पळय. खंयचे पयले आसा पळया. ट्वेंटी काय म्हणटा? And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul. वय गे. फर्स्ट खंयचे आता? स्पिरीट, सोल अँड बॉडी. आता जायते जण चिंतात तर मनशाचे कितले भाग आसात? 3 भाग आसात वय गे. जायते जण आनीकी येदोळी आनीकी चिंतून आसात स्पिरीट आणि सोल म्हळ्यार दोन्ही एकच म्हणून चिंतात. कोंकणीर काय म्हणतात? आत्मो आणि प्राण. इंग्लिशार स्पिरीट अँड सोल अँड बॉडी. मनशाचे 3 भाग आसात. उडास दोरा. आमची मागण्याक जबाब कित्याक मेळना म्हणजे समजल्यार मा तुमकां कळटा. करेक्ट. मनशाचे कितले भाग आसात? 3. जायतो लोक आनीकी स्पिरीट आणि सोल दोन्ही एकच म्हणून चिंतात. संसारांनी शिकोवचेय सोल अँड बॉडी विशयान मात, आत्म्या विशयान ना. इवन तुम्ही थियोलॉजी गेल्यारी केल्ल्यांक कळ्ळीत आसा तेय शिकोवचें खंयचे? सोल अँड बॉडी. तेच आत्मो आनी कूड. ओके. पूण मेन इम्पॉर्टंट पार्ट मिस जाला थंय. हे तुमकां समजना जाल्यार बायबली समजना तुमच्या जिवितान कितलेय तुम्ही मागण्या केल्यार तुमच्या मागण्याक आन्सर मेळना. हांगा क्लियर बरयला मनशाचे कितले भाग आसात? 3 भाग आसात. उडास दोरा. आत्मो, प्राण आणि कूड. स्पिरीट, सोल अँड बॉडी. आता हे विंगड खंयचे करता? आत्मो आणि प्राण. कळिता तुमकां? कळीत आसा? एब्रेव घरांक बरयलो 4 अध्याय 12वी ओळ ब्रदर. Hebrews 4:12 घाला.
इब्रूस 4:12 काय म्हणता बळ्या फर्स्ट लाईन ओके वयर वयर ते फर्स्ट लाईन इरा फर्स्ट लाईन ओके हां ओके वासा देवाचे उत्तर देवाचे उतार जीवे आणि जीवे आणि क्रियात्मक ते करे ते खरे पाजले 2 तारांचे तलवारी प्रास ओडल ब्रदर सांगलं नाही बड्डे नाही जाय पाजले तर 2 तरीचे तलवारी प्रास सड कातरून सोड कातरून कातरूंक सकता तसले प्राण आणि हांगा बरे लागे सोल अँड स्पिरिट म्हणून बरे लागे होय प्राण आणि आत्मा बरे लागे तर खंयचे ते विंगड करता आत्मो आणि सोल खंयचे देवाचे उतार तर देवाचे उतार कळीत ना जाल्यार आम्ही कोण म्हण ताका विचारल्या स्टार्टिंगार तुम्ही कोण तुम्ही कोण आत्मा हांवें विचारले पयले काले सवाल तुम्ही तुमचे ते आत्मा आसा गी वय म्हणलं वय गे पूण देवाचे उतार सांगता मनशाक 3 भागांनी रचला पयल्यान पयले आमी समजून काण घेया या 3 भागांत पयल्यान खंयचे आमी शिकया आत्म्या विशयांत की कुडींत की सोला विशयांत तिनी शिकोवंक आसा हांव चिंता पयले कुडी विशयांत शिकया घेवन जायना गे आतां ही कूड तुमकां भायर दिसता गे दिसना कूड दिसता वय गी एक कूड म्हणल्यार उडास दवरा एक घर काले कूड म्हणल्यार एक घर या घरा भितर कोण कोण वस्ती करता आत्मो आणि प्राण स्पिरिट अँड सोल केदळ मनुष्य असो प्राण येता त्याला त्याच घडये आत्मोय भायर येता उडास दवरा आत्मा भायर गेलेस ही कूड काले जाता डेड बॉडी समजले गे आता जिजू नो काले गेले आपणाचो आत्मो बापाक ओपोवन दिलो आनी वडल्यान बाबान प्राण केलो वय गे त्याला काल जाले ही कूड मेली आत्मो गेलो तशेंच आमी मरतना कितें जाता म्हळ्यार आमचो प्राण या सॉरी आत्मो भायर गेलेस ही कूड डेड बॉडी जाता उडास दवरा तर अनेक सवाल आमकां हरी एकल्याक नांवां दवरल्यात वय गे तर नांव खंयच्याक आसचें कुडी की गोत्तासली सांगिनाकात गोत्तुनाटली नवी आयली कळ्ळें गे नांव आमी खंयच्याक दिता कुडीक की आत्म्याक की सोलाक स्पिरिटाक की सोलाक की बॉडीक नांव आतां तुमकां एक नांव आसा वय की तुमचें नांव काले ब्रदर रोशन खंयच्याक नांव तें कुडीक आनी कितें म्हणटात ती फाटली सिंती आंटी खंयच्याक कुडीक त्यात देखील आमी कुडी विशयान चिंतून आसा आतां सडावत लोक काले चिंता नांव आसचें कुडीक कित्याक कोत्ता गे आतां रोशन म्हणटाना कोण येता कूड येता वय गी आतां म्हजे एक सवाल आतां एकलो व्यक्ती मेलो म्हणजे दिया ताचें नांव काले दवरचें ये ताचें नांव काले ये म्हणलो व्यक्ती मेलो ताचें मोर्न 3 वरार खंय कितले वरार 3 वरार ते दाळा लोक आयला इगर्जेर पुरो जमो जाला जाल्यार ताचें मोर्न येवना तेन्ना लोक काले म्हणटा ये येवना म्हणटा की ताचें मोर्न येवना म्हणटा गी मोर नेवना तर नांव खंय गेलें नांव खंय गेलें कुडी गेले तर ते नांव कुडीक की आत्म्याक आत्म्याक तर नीज मनीस कोण आत्मो पूण आमी चड जतन खंयची घेता कुडीची कूड जाय जतन घेवंक ना म्हण न्ही कूड असल्यार मात ह्या संवसारांत जिवंक जाता त्यात उडास दवरा आत्म्याक मरण ना समजलें आत्मो ससनाचे ससनाक जियेता वय गी आतां कूड असल्या वरवीं कूड कित्याक दिला म्हळ्यार उडास दवरा ह्या संवसारांत एका मनीस जावन जियेचे जाल्यार आमचें कितेंय काम करीचे जाल्यार आमकां एकामेका संपर्क करी जाल्यार तिशीनीस वचचे जाल्यार काले जायचे कूड जायचे वय की कूड नासतना हांगा जाता त्या देखूनच जेजू ह्या संवसाराक कोण जावन आयलो मनीस जावन आयलो कित्याक
या संसारांत अधिकार कोणाक दिल्लो मनशाक समजले आता आत्मो आयला दिसता ना हा आता जिजो आत्मो रुपार आयला म्हणजे आत्मो म्हळ्यार कळले की तुमकां स्पिरीट दोळ्याक दिसना आता देव आत्मो सैतान आत्मो वय गी वय देव या समजा मनीस जावन आयलो हांव आत्मो दिसता म्हाका ना समजता मग तुमकां अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आता त्या देखून देव खाले गेलो संसाराक मनीस जावन येचे पडले कित्याक इवन तो देव जाल्यार सर्ग संसार असो रचणार पोसणार जाल्यार मोरी मायल्या की ताणें परमिशन विसरचे पडले कित्याक परमिशन आ या संसारार अधिकार कोणाक दिल्लो देवान ताचे एकल्याच पुताक संसारांत मनशाक मनशाक दिलो तुम्ही उत्पत्ती ग्रंथ वाचल्यार कळटा देवान ताच्या सरकार बसलो आणि सगळ्या अंतराळाच्या सुकण्याचेर मनजातीचेर दर्याच्या मासल्याचेर देवान मनशाक अधिकार दिलो म्हणटा कोणाक मनशा आमकां अधिकार दिलो त्या देखून देवान ताच्या दुता मरिफात मरी मायल्याक रिक्वेस्ट करचे पडले न्ही ती म्हणाली तुझ्या शब्दा प्रमाणे एक्सेप्ट केले त्या देखून देव संसार मनीस त्या देखून कूड आमकां जाय या संसारांत जिवंक एकामेका संपर्क करूंक आणि देवाची सेवा करूंक आमकां कूड गरज आसा प्रेज गॉड हालेलुया आता नेक्स्ट पार्टाक आमी या सोल म्हणटात सोल म्हळ्यार कितें प्राण म्हण दिला हांगा कोंकणीर एक्चुअली सोल सारको शब्द प्राण गोत्तो ना म्हाका सारको शब्द गी म्हणून पूण इंग्लिशार सोल स्पिरीट सोल अँड बॉडी सोल म्हळ्यार कितें आतां सोल हा उडात जरा सोल म्हळ्यार तातूंत आमचे खाले आसा सोलांत आमचें मन आसा मायंड वैगे आमची विसवण आसा आमची बोगणां आसात आमचे भावान आसात आमचे पंचेंद्रिया कनेक्शन खंय आसा एक मनांत आमकां सुलभ जावच्या बसत आमी सोल म्हणलो शब्द या प्राण आमी मन म्हूण काणग्या समजोवच्या बसत समजा गे समजोवच्या बसत आमी मन म्हणून काणग्या ते मन वैगी आमी हरी एक आतां तुमी हांगा आतां कशे आयल्यात सडन उठून आयल्यात गे ना खंय चिंतात हरी एक मनांत चिंतल्या वरवीं फाल्यां ते वसाचे ते करीचे त्या देखून तुमी ह्या जाग्यार आयल्यात वैगी त्या देखून ओडो सांगले जर तर आमचे हे चेंज जायना मन आमच्या जिवितार देवाची महिमा पळोवंक जायना समजले गे आतां सोल काले म्हणटा आमचें मन आसा आमची विंसवण आमचे भावना आमची बोगणां आमची पांच इंद्रिया गुत्ता की तुमकां पंचेंद्रिया पळोवचे आयकोवचे टेस्ट स्मेल स्पर्श वैगे हे पांच इंद्रिया खंयच्या कनेक्शन आसात तुम्ही थोडी शिकोवंक चिंतात की म्हणून हे सायन्स पुरो आमकां काल्याक शिकयतात म्हणून हा प्रेज गॉड हे सायन्स न्ही हे देवाच्या उतरां समजल्यार मात्र आमकां सत खाली जातात आनी सत आमकां सुडका दिता प्रेज गॉड थोडी चिंतात 2 आसूं दी 3 आसूं दी आमकां काले जायचे आमकां मागीर 4 जाण उखलून व्हरतात प्रेज गॉड हालेलुया तशें न्ही हे समजल्यार मात देवान कितें दिला ते जिवीत बरो नमतोंचे वैगे ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कालें खऱ्या देवाक आनी ताणें धाडलेले एकल्याच पुताक कशें वळखतात उतरा वरवीं उतर गुंतून जाल्यार तुमी कशें वळखतात उतरां धरी एक ताणें केलां आमच्या बसत तें उतर आमकां कळीत ना जाल्यार ताका आमी वळखूंक जाता की जायना प्रेज गॉड हालेलुया आता हे 2 विशय कळले गे आमची कूड कळले वय गे कूड आमकां जाय आता कुडीक आमकां एग्जाम्पल ह्या भावाक आतां हांवें शाप दिता तुका अनुभव जाले आपटिलो टच फील जाले फील जाले वय गे हांवें म्हळ्यार आमचें तें सोल आसा सोल म्हळ्यार ह्या मन वय गे आता सोलाक हांवें आपटोवंक जाता की कित्याक सोल म्हणलो दोळ्याक दिसना वय गे तुवें आपटोवंक जायना म्हणलें पूण आतां हांव तुजे लागीं रागान उलयता खाले येता तुका राग येता की रागान उलयल्यार मोगान उलयल्यार तसो अर्थ म्हजे उतरां मरिफात तुज्या मनाक ह्या सोलाक आपटोवंक जाता प्रेज गॉड समजता तुमकां त्या देखून म्हणलें वडोल देवाचे उतार जीव आहे काही जीव ना ते जीव दिता क्रियात्मक काही काम करना ते काम करिता आणि खरे सत दे आणि 2 दारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता काही
तुमचो आत्म्याक येता तुमच्या मोतीक येता प्राण वय गे विंगड करता आनी तुमच्या आडांत काल दूख आसा पळय संद तेही काम करता म्हणटा काल म्हणटा प्राण आनी आत्म संद आनी आडाचो सार सहित मेकले करता पर्यांत विदूंक ताका तितलेच न्ही तुम्ही काल चिंता म्हाका गुर्तू ना पूण देवाचे उतार काल म्हणटा मनशाच्या काळजाचे अत्रेग आनी चिंतना ते पारकिता अरी एक देवाच्या उतरा कळीत आसा तुम्ही आता काल चिंतात खंयच्या उद्देशान हांगा आयल्यात अरी एक कोणा कळटा देवाचे उतार कोण जावन आसा ओडोला मी काल गे ऐकाले सॉंग वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देव जावन आसा देवा सवय आसलो शब्दच देव जावन आसा पूण आमी देवाकय सोदता जेजू आ इगर्जेन मेळटा शब्दांत असलेल्या उतरांत असलेल्या देवाक तू ओळखना जाल्यार तू खंयी गेल्यार तुका देव मेळना देवान अशे उतरा रुपार उतार शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो जियलो तर हे उतार तुका गुर्तुना देवाचे उतार तुका देवाची ओळख गुर्तुना तू जावंक पुरो मिसा गोशेत पुरा करी येत कोरो देव कोण तुका कळीत ना त्या देखून उतार आयकोनचे स्टडी करचे शिकचे व्हेरी इम्पॉर्टंट उडास दवरा प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आता हे दोन विषय सांगलेले आणि हांवें अनेकांचे म्हळ्यार स्पिरीट स्पिरीट दोळ्याक दिसता हा तर आत्म्यांत कितें आसा कुडींत हांवें सांगलें कूड आमकां जाय तशी निशी वचूंक संपर्क कामां करूंक जाय पुरो आमकां भोगता फील जाता हे पंचेंद्र मुखांत्र मोनांत आमचे चिंता बिंसवण आनी भावना बोगणां हर एक आसात पंचेंद्रिय कनेक्शन तशेंच म्हणजे आत्म्यांत कितें आसा आ भावार्थ आ आ काले आसा आत्म्यांत काले आसा फेथ भावार्थ भावार्थ म्हळ्यार कितें तर ते पुरलो सांगिचे काल दोळ्याक दिसना म्हळ्यार खाले दोळ्याक दिसना हा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसोन आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री हा कळलें की आमी तुमी एग्जाम्पल तुमी काले की आशा करनासा तुमकां भलायकी जाय समजलें बरोवसो आशा हांगा आयल्यार बरें जाता पूण तुमचो बरोवसोय देवाच्या उतरा प्रकारे ना जाल्यार जायना बरोवसो एवढो सांगले बरी दोळ्याक दिसना आशा मुखार खाले जातले पूण तो बरोवसोय आमचे मोल्डी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसाचे ते जाल्यार मात आमचो भावार्थ की ते दोळ्याक दिसना तूं बरोवसोन आसाय आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा समजलें त्या देखून आमी हे प्रॅक्टीस करूंक आसा आतां दोळ्याक दिसचे आमी पातयेवन जिवचे न्ही देवाच्या उतरांत कितें बरयलां एग्जाम्पल ताच्या गायनी गुण जाला दोळ्याक दिसना हे पातयेवंक तुमकां खाले जायचे भावार्थ धाकटेर असो रिपोर्ट पातयेवंक पावस जाय फॅक्ट दोळ्याक दिसता धाकटेर सांगले पुरो बरोवन दिल्ले दिसता दोळ्याक फॅक्ट बदलाता पूण सत बदलाना प्रेज गॉड आतां हांवें सांगले आमी मनीस आत्मो जावन आसा कोण मनीस आत्मो कित्याक आमी आत्मो म्हणटा आमकां आत्म्या रुपार रचला देवान कित्याक आमकां देवान आत्म्या रुपार रचला ताचे सरपाचे देवान आमकां कसो रचलो ताच्या सरपाचे आनी सरक्याचे ताचे सारखे रूप म्हळ्यार खंयचे ते आत्म्या रूप म्हजे बरी आसा की देव ना तुझे बरी आसा की ना तुझे बरी ना मागीर देवाचे उतार म्हणटा ताचे सारखे रुपार असले म्हूण उतार सांगता आ वय उतार सांगता तर कसो आसा तो कुडत कूड अळे ती म्हणटा कूड आसा असो अर्थ देव ताचे बरी आसा तिचे बरी आसा म्हजे बरी आसा वय गे आ पळय आमी शिकया पयल्यान पयलें प्रेज गॉड उत्पत्ती ग्रंथ काडा 1 Corinthians 26:27 काल म्हणटा पळया उत्पत्ती जेनेसिस उत्पत्ती 1:26-27 पळया काल म्हणटा हांगा वस वस सिगी आणि देवान म्हणले आणि देवान म्हणले आमच्याच रुपाचो आमच्याच रुपाचो पळया आणि आमच्याच सारक्याचो आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया कोणाक मनशाक आमी तर आमचे सारखे रूप कोणाचे देवाचे देव काल म्हणटा आम- आमच्याच रुपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो कोणाक आमी करूया मनशाक आमी करूया तर देव म्हळ्यार कशें म्हज्या आनी तुज्या बरी आसा गी ना देव म्हणटा म्हज्याच आमच्या रुपा सारकें असो करुया तर देवाचे रूप ने घेवचे देव कसो आसा आत्मा आ देव आत्मो आ
ರೂಪನಾ ದೇವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು ದೇವರು ಒಯ್ಗೆ शब्द रूपार आसा प्रेज गॉड पळय हा जो अंश 4 अध्याय 26 वळ काले म्हणटा पळय जॉन 4:24 पहिल्यान ओके ओके या या ते या 4:24 ने यस बस देव आत्म देव देव आत्मो प्रेज गॉड देव आत्म तर देव आत्म देखून आम्ही कोण जाऊन असा आत्मा जावन आसा. तर देवाचे सारखे रूप खंयचे आत्म प्रेज गॉड हालेलुया ताका म्हणटा देवाचे अवतार देव आत्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आणि सतान सतान आत्म्यान रूपान. ताका आराधन आ, करीजे आत्म्यान आणि सतान ताका आराधन करीजे आम्ही आत्म्यान आणि सतान करता गी आराधन आमकां आराधन खंयचेर करचे आमी सांगा पळय सडावत मना कुडीत सोल मना आमकां खाली खंतारा बारी बरे आसा जे हांगा पळोवंक पुरा बरी बरी इमाज ह्यो ते पुरा आसा जे त्या जाल्यार मात आमकां भक्तीपण येता वय गे बरें म्युजीक आसा जे दोळ्यांत दुखां देवा जे आराधन जाताना बारीक सायलेंट काळोख आसा जे तसो अर्थ काले तुझ्या सेन्ससा प्रमाणे तुझे 5 इंद्रिया काल सांगता त्या प्रमाणे तू आराधन करताय पूण देव सांगता तेले आराधन म्हाका हांव आत्मो तुम्ही म्हाका आत्म्यान आनी सतान आराधन करीजे पयल्यान पयले तुम्ही समजून काणगेजे तुम्ही अरियकलो देवा बरी आत्मो जावन आसा त्या आत्म्यांत तुम्ही साका सतान आराधन करचे म्हळ्यार आतां आत्म्याची भास एक आमकां कळीत आसा खंयची अन्य बस सांगस अन्य भास आनी सत म्हळ्यार देवाचे उतार ते दोन्ही ना जाल्यार म्हाका आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जायना जायना प्रेज गॉड हालेलुया आमकां काले फील जायचे बरें हांगा आतां सांगतना पळय एग्जाम्पल थोड्यांची लोंव पुरा जुम्म जाले आनी सांजे जाताना कोणाची लोंव जुम्म जावना तसो अर्थ पवित्रात्म ना गे आसा पवित्रात्म ना गे म्हळ्यार तुजी पाती न्ही तुज्या भावाना वयर फिलींग ताका उडास दवरा भावार्थाक किंचेय भावाना नात बोगणा नात भावार्थ म्हणजे एक 6th सेन्स कशें आमकां 5 इंद्रिया आसात पंचेंद्रिया आमी पळयता आयकता टेस्ट स्मेल करता कशें ऊन लागल्यार आमकां कळटा ऊन आसा टेस्ट पळयता चाप्पे गे जिबेर कळटा दोळ्यांत आमी हरी एक पळयता तशेंच आत्मीक संवसारांत काले आसा त्यो समजचे जाल्यार हे आमचे 5 इंद्रिया आमचें मन काणून समजूंक जायना ताका जाय 6th सेन्स खंयचो आत्म भावार्थ तो भावार्थ काय आसा तुज्या आत्म्यान आसा. आत्म्यांत आसा तर तुका भावार्थ ना जाल्यार देवा विशयांत समजूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आतां देव आत्मो देखून आमी आत्मे जावन आसा वय गे आतां आमकां कळीत आसा पयल्यान पयले देवान आदामाक रचले वय गे देसो न्हू काले गेले पयले देवान आमच्या काले म्हणटा आमच्या सारके रूपाचो रचलो उपरांत उत्पत्ती 2:7 बरयला उपरांत देवान मनशाक मातयेचो गेलो उडास दवरा पयले आत्म्या रुपार उपरांत ताका मातयेचो रचून ताचो श्वास ताच्या नाका फुडांनी ताणें सोडलो वय गे आतां आदाम पयले देवा बरी आसलो वय गे वय देवान आदामाक रचले ताका पळोवंक पुरा ती काले म्हणटा एदेनांत दवरले अरियेक ताका कितें जाय अरियेक ताणें केले सांगातीन जावन एवेकी रचले तेयकय जावन काडले एवेक बरी येता काडला बायल्यान काडूना उडास दवरा पयले आदाम ताच्या भितरली बोर काडून एवेक रचले प्रेज गॉड तर तुमची एव काही आसा पूण आमी काही सोदून आसा भायर तसो अर्थ पयले देवाक सोदा आनी तुमची येव तुमकां सोदून येता आमी कोणाक सोदता पयले त्या देखून इतले प्रॉब्लेम काजा जावन 1 वर्सान 1 वर्ष नाका 1 हप्तो 1 म्हयनो केला ताका सोदताय देवान कितें रचला ते मनीस विंगड करूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 आतां कितें जालें देवा सांगले त्या बागेच्या मदल्या रुखाचे बरे आनी समजून दिवच्या रुखाचे तुम्ही फळ खाऊ नजो म्हणले
केदाळा पळय आदांव इतलो हुशार असलो गे तुमकां ಗೊತ್ತಾಗಿ हेका पुरा मुंजाची कोणे नांवां दवरली आदावन आ आदावन आदां आज आमी हे आने एलिफंट पुरा म्हणटा न्ही कोणे नांवां दवरली आदावन तसो अर्थ घाले देवा सारखे ताचे चिंता आनी देवाची चिंता एक तितलो तो जाणवाय वय गे तितलो तो इंटेलिजंट असलो देवा बरी आदांव आतां आज सोदून आसात सायंटिस्ट ही पुरा नांवां कोणे दवरली एलिफंट म्हणून पळयतात खंय जावन आयिल्ले समजले कोणे दवरले आदावन आदावान दवरले उडास दवरा आतां केदाळा तो अविदेय जालो देवाच्या उतराक आतां काले जाले देवाच्या उतरा प्रमाणे आत्म्यान पयस देवा सारके असो असलो वय गे ताका तेळा लज म्हूण नाटली वय गे केदाळा देवाच्या उतराक अविदेय जालो म्हळ्यार पाताक केले त्याच घडे आत्म्या जावन ताचो संबंध तुटलो कळ्ळें गे आतां काले जालो तो आत्म्यांत मेलो देवाचे उतार काले म्हणटा जर तर तूं रुखाचे फळ केल्या दिसा तुमी मोरतेल्यात आतां मेले गी त्या वेळार आदावानी मेली गी ना हा कुडीन मरून हा तांणी कुडींत मरुना दोडास जरा पूण आत्म्यांत मेलचे म्हळ्यार आत्म्या जावन संपर्क तुटलो देवा जावन देवा सारके असलो आत्मो आतां काले जाले ह्या आत्मो करप्ट जाल्ले वरवीं आत्म्यांत ती देवाची सकत नाटल्या वरवीं ताणें केल्ले अविधेयपणा लागून आतां मनशान काले करे ताचे सोल म्हळ्यार ताचे मायंड वय गे ताची चिंता उपयोग करूंक सुरू केले ह्या मनांत जायते चिंता येतात जायते आलोचना येतात पूण तातूंत एक खंयचेगी सारकी आसता आमकां चूज करूंक कस मारता पयले तशें न्ही आत्म्यान जी येता देवाचे चिंता आनी ताचे चिंता एकच आसा एक देव काले चिंता तशेंच आदांव चिंतालो आतां आत्म्याचो संपर्क तुटल्या वरवीं ताणें हर एक ताचें मन 5 इंद्रिया उपाय करचे पडले आनी करतना तातूंत जायते चिंता आलोचना येतात तातूंत खंयचेगी एक सारकें आसता तेय घुसपड जाता त्या देखून आमची चिंता केन्ना आमच्या देवाच्या उतराक एक जायना देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जायना त्या देखून ओडो सांगले पश्चाताप म्हळ्यार काले चेंज युअर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरा प्रमाणे तुझे चिंता बदली तुझे काले पयले जावन शिकलाय बळे ते सोडू आता सत कळी जाला शेता प्रमाणे तुझी चिंता आलोचन बदल प्रेज गॉड आता कितें जालें तो करप्ट जालो आत्मो वय गे आत्मो मेळ्ळ्या जाल्ल्या वरी देवान पुरो आत्म्यांत दिल्ले हर एक तुमकां बेसांवां आमी मुखार शिकया हर एक बेसांवां पुरा कितें आसात आत्म्यांत आसात प्रेज गॉड आता आत्म्यांत आसात एग्जाम्पल एफिशियन 1:3 एक उटी घाल्या एफएस घरां बरयलो 1:3 ब्रदर एफिशियन 1:3 वस हरसिल्लो जावन देव असिलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तासोवे कोणासोवे क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीचे खंयची आत्मिक संसाराची गी सर्गी सर्गींची सर आत्मिक सर्व गी थोडी सर सर्व म्हळ्यार तातूंत पुरो आयिल्ले गी वय तुमची भलायकी तुमचे काले म्हणटात सालवासो हर एक आयले मो पातकाचे बोक्षाणे जिबे शिबस हर एक आयले वय गी सर्व खंयची तेणी आत्मीक आत्मीक म्हळ्यार काले दोळ्याक दिसतात कितें दिसनात आत्मीक दोळ्याक दिसनात उडासर आत्मीक संवसारांत कितें आसा ह्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना आत्मीक संवसारांत कितें आसा पळयचे जाल्यार काले जायचे आमकां देणे आमचे भावार्थ जायचे काले भावार्थाच्या दोळ्यान मात्र पळोवंक जातात ताका प्रूफ काले आसा देवाचे उतार आनी काले म्हणटा सर आत्मीक जाणे आमचे वयर ओतून इल्ले न्ही ओतल्यात पावस वता गोता तुमकां बरा कारण त्या प्रमाणे ओतून आमकां ताणे आशिर्वादांनी बरल्यांत बरतलो गी बरल्यांत बरल्यार आमी काल्याक परत मागचे देवा म्हाका आशिर्वाद कर देव म्हणटा बरला तुका आनी की देवा म्हाका आशिर्वाद दी म्हाका बेसांव दी म्हाका भलायकी दी ते दी हे दी म्हणटा देवाचे उतार काले म्हणटा बरतलो गी बरल्यात तर बरली आशिर्वाद बेसांव आतां खंय आसात खंय आसात आमच्या आत्म्यांत आसात आता प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार हर एक देवान तुमच्या आत्म्यांत घाला आत्म्यांत जावन आमच्या प्रॉब्लेम समस्या आसचे की आमच्या कुडीर पूण कुडीर वय कुडीर न्ही आतां पिडा गे आसा
वय बाई आता आशीर्वाद पुरा आयले भलायकी समृद्धी पुरा आयल्या कळले की आता आशीर्वाद पुरा भरल्यात अरी एक आशीर्वाद बेसांव आसात अरी एक पूण आता प्रॉब्लेम कितें आसता आमच्या कुडीक कोडे कुडींत पूण समस्येक पर्याय कितें आसा आत्म्यांत आसा आत्म्यांत आसा आता आत्म्यांत आडले असले तुझ्या कुडीक अनुभव करीचे जाल्यार उडास दवरीचे आत्म्यांत जावन डायरेक्ट ह्या कुडीक येवंक जायना समजले ताच्या मध्ये एक ब्रिज आसा ब्रिज पळयला तुम्ही ब्रिज काले करता पिशेनीशीन एकामेका जोडणे केल्ल्यावरी हांगा जावन तेणे पाशार हेणे जावन तेणे पाशार जावंक जाता वय की वय तशेंच सोल म्हणल्यार आमचे प्राण म्हणल्यार एक ब्रिज समजता की वय हा ब्रिज तर तो ब्रिज काले करता केदळ आत्म्यांत असले सकत या सोलात मोनात या कुडीक वळटा समजता वय त्या देखून म्हणजे तुझे मन बदलना जाल्यार आत्म्यांत कितें आसा तुझ्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 आता हे तुमकां इतलें क्लियर जालें मो हा आता देवाचे उतर सांगता आता ह्या संवसारांत हर एकलो मनीस जल्मातना पातकी जावन तो जल्माता वय गे पातये जात गे तर म्हजे एक सवाल हांवें नव्यांक मात्र पोरण्यांक न्ही तर ल्हान भुरगे 1 वर्साचे 6 म्हयन्याचे पाताक करता करना करना गे ब्रदर म्हणटा करना म्हणून प्रेज गॉड हालेलुया आता चिंतया एक ल्हान भुरग्याक तुज्या कितली भुरगीं तुका एकलेच ओके आता कितली वर्सां जाली आता 30 व्हडले जाले प्रेज गॉड आता चिंतया ल्हान 1 वर्साचे आसले 1 वर्साचे भुरग्याक तुजी मिसस उखलून काण घेता काणून शेजाऱ्यांच्या घरा येता आनी ती तुज्या भुरग्याक सकल दवरता आनी तिच्या भुरग्याक उखलून काण घेता त्याला तुजे भुरगे काले करता काले करता रट्टा गी काल्याक रट्टा ताका काल्याक त्या भुरग्याक कित्याक कान गेले म्हाका ताका दुसऱ्या भुरग्याक काल आयलो ताका भुरग्याक मोसोर मोसर आयलो राग राग आयलो मोसोर कोणे शिकयले त्या भुरग्याक राग आनी मोसोर ताच्या आत्म्यांत कुडींत आसा सैमत काले सैमत आवयन शिकयले की ताचे स्वभाव आवय उठ आसता न्ही स्वभाव ताचे आ आदावाचे स्वभाव ताचेर येवन आसतात कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे संवसारांत आयलो अरी एक मनीस पातकी जावन तूं जल्मात उडासतारा त्या देखून आमकां पवित्र स्थान दिवचें समजता तुमकां एग्जाम्पल कशें म्हळ्यार आतां आदामाक देवान सांगलें वय गे ह्या रोगाचे फळ तुमी खावंकू नजो वय गे केल्ल्या दिसा तुमी मरतेल्यात आतां तुमी एक एग्जाम्पल दिता आतां तुमी खंयची एक बी काण घेया बी सीड बी आतां बी तुमी काणगो न्हू आतार दवरल्यार कांय ताका सकता वचून आल्तारीर दवरल्यार बायबला भितर दवरल्यार केदाळा ती बी मातयेर घालतात वय गी ताची पोशण करतात त्या बिया वरवीं जायते रूख जड जावन रूख जावन फळां जातात जायतीं फळां जावन तातूंत बियो जावन त्या बियांनी परते किरलोन व्हडले रानत जाता वय गी पळोवंक ल्हान एक बी वय गी पूण तातले कितले कॅपॅसिटी आहा त्या बिया भितर तशेंच आमी पाताक करूं ना आमी आदामाच्या भितर आसल्या वरवीं आदावन केल्ले पाताक आमच्या वयर आयले त्या देखून आदामा भितर आमी आसल्या वरवीं संवसारांत कोण पुरा जल्माता हर एकलो पातकी जावन तूं जल्मालो समजता तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार तुमच्या घरांत 1-2 सुकणीं आसात म्हणजे दिया एक काले म्हणटात मेल एंड फिमेल एक दादलो आनी स्त्री 2 सुकणीं आसात आतां ताका ताचे एक इल्ले तेंपानी तांती दवरता तांती दवरल्या उपरांत एक पील जल्माता म्हणजे दिया ते पील खंय आसता भितर आसता की भायर आसता गुडाच्या गुडाचे भितर आसता कित्याक भितर आसता त्या पिलान कांय सूख केला ना कित्याक तर भितर आसता ताका उबोंक जायना उबोंक जायना फाकाट येना ताका आसात पूण ल्हान आसतना ताका न्ही गुडा भितर कित्याक आसता म्हूण ती दोनी सुकणीं गुडा भितर कित्याक आवय बापाय भितर असल्या वरी ते पिली काही आसता त्याच प्रमाणे आमी आदावांच्या भितर असल्या वरी काही असल्या पयले आदावांच्या भितर असल्या बिया रुपार केदाळा संवसाराक आयल्या त्याला काले आदावांच्या पाता आमचे वयरी आयले प्रेज गॉड
हालेलुया. समजता तुमका? ताका देवाचे उतार सांगता 2 कोरिंथियन 5:17 घाला ब्रदर. 2 कोरिंथियन 5:17. वसा. तशें म्हणल्यार तशें म्हणल्यार कोण एकलो कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता क्रिस्तांतय जियेता. तर इन क्राइस्ट वय गे क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना परने ते गेले पोरणे ते गेले आणि नवे जाले आणि सकड नवे जाले नवे झाले म्हणटा. वय गे देवाचे उतार. आता देवाचे उतार म्हणटा तर कोण जेजू क्रिस्तात असा अनेक रीती सांगचे जाल्यार जेजू कोणे स्वामी सोडून धर्म स्वीकार केला तो एक नवी रचना म्हणटा. वय गे काल म्हणटा पोरणे सकड गेले आणि सकड नवे जालो. तसो अर्थ आता एकलो मोठो एकलो आयलो आमची हांगा ताणे जेजूक स्वामी सोडून धर्म स्वीकार केले. आता देवाचे उतार काल म्हणटा पोरणे सकट गेले नवे जाले म्हळ्यार तो मोठो असलो बारीक जाता. आ काळी एकलो काळो काळो आयलो म्हणजे त्या जेजूक ताणे स्वीकार केले पोरणे सकट गेले म्हणटा. वय गे आणि नवो जालो म्हणटा. देवा तसो अर्थ तो गोरो गोरो जाता गे. तर नाही विषय तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तात जियेता तर एक नवी रचना. वय गे नवे म्हळ्यार काय एकदम नवे. आता आम्ही घर बांधता रिनोव्हेशन करता. वय गे ते रिनोव्हेशन वय गे हे नवे म्हळ्यार काय कंप्लीट न्यू फाउंडेशन संपूर्ण देवाच्या तू नवी रचना म्हणटा. वय गे नवी रचना पोरणे ते गेले सकड आता सगळे नवे जाला. आता सवाल खंयच्यान तू नवो जाता येवन समजता तुमका? मनशा ते कितले भाग आसात? 3 भाग. खंयचे पुरा? प्राण आत्मो प्राण आणि कूड स्पिरिट सोल अँड बॉडी. समजले? आता उडास दोरा ಎಂತನು नवो जावनसो तुमची कूड नवी जायना आत्मा नवो. तुमचो सोल नवो जायना प्राण नवो जावनसो तुमचो आत्मो काले आत्मा. त्या देखून म्हणटा सगळे नवे जाले म्हळ्यार केदाळा जेजूक तुवें स्वीकार केले स्वामी सोडून धर म्हणून उसारले या पवित्रांना कितें जावं पुरो त्या जाळा तुजे ते आदावातावन आयिल्ले सैम बाबाळे पातकाचे तुजो आत्मो आतां एकदम नवो जालो फ्रेश नवो. कोणा बरी? देवा बरीत जेजू बरीच ताच्याच सारक्या रुपाचो कशें करप्ट जाल्लो आदामा वरवीं जेजूक स्वीकार केल्ल्या वरवीं त्याच घडये तुजो आत्मो नवो जालो. आत्मो नवो जाल्ल्यान आत्म्यांत पुरो आतां बेसांव आसात. काय आसात? आतां सैतानाक आत्म्या वयर अधिकार ना. उडास दोरा नवे जावचे थंय कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ले 5:7 गे 2 5:7 घाला ब्रदर ಎಂತಂದು 5:7 अंतದ್ದು नाही ते नाही राव एक आत्मो जाता म्हणून असा न्ही 2 कोरिंथियन ಗೊತ್ತಾಗಿ कंचे स्क्रिप्चर मध्ये कोण जिजूक एकवटा तो एक आत्मो जाता म्हणून असा. आता देवाचो आणि आत्मो म्हजो एक जाला. ओके ते आसूं दी मागीर आमी ओके. आता हांवें काल म्हणलें खंयच्यार आसलो पॉयंट प्रेस गॉड आमी नवी रचना खंयच्यार आमी नवी रचना जाल्या हांव आत्म्यांत उडास दवरा खंयच्यार आत्म्यांत आतां नवे जाल्या हांव. आनी आमी वडूल वाचले एफिशियन 1:3 काल म्हणटा अरियेक बेसांवांनी आशिर्वादांनी तुमकां भरल्यात. आता ती आशिर्वादां बेसांवां बरी जे जाल्यार पयल्यान पयले हांवें काले करूंक आसा देवाच्या राजांत रिगाचे जाल्यार देवाच्या राजांत रिगाचे तर या देवाच्या राजांत असले बेसांवां म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीचे जाल्यार पयल्यान पयले हांवें म्हाका कितें गरज क्रिस्तात एकवटा नसोजे. वय क्रिस्तात एकवटा कित्याक जुवांव सो मागीर हांगा फाटी वया जुवांव ब्रदर जुवांव 3:6 म्हणून पळय 3:6 काडा गी. खाले म्हणटा रक्त मासात हांव जल्माता ते रक्त मासात हांव जल्माता ते रक्त मास आमी रक्त मासांत जल्माल्यार रक्त मास केदाळ आमी आत्म्या वरवीं जल्माता हांव
ते आत्मिक आत्मिक स्वरूपाचे. स्वरूपाचे. केदळ आम्ही परत आत्म्या जाऊन जल्मात आहो त्याला माते आत्मिक रीतीनं आम्ही देवाचा संबंध या देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळवून जाईल. इल्ले सकल करा की बरं 3 गी सकल करा ते जिजू राव कोणच मुखार राव 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 येत 3 आता जिजू काले म्हणटा वास जेजून ताका जाप दिवन म्हळें आ. सतेज हांव तुका सांगता परत्यान जल्मले करीत आ. कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांचे ना. देवाचे राज वय गे अरे एक देवाचे राज असा आणि काळोखाचे राज असा वय गे देवाचे राज असा काळोखाचे राज या सैतानाचे राज असा वय गे. आता देवाच्या राजान किती असा ते तुझ्या जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार जेजू काले म्हणटा निकोदेम व्हडलो शिकपी आणि शिकोवनदार तो येवन जिजू कित्याक वता विचारता. जिजू जिवितांत जायते अद्भुत आसार जातात हेणी शिकयतात पूण अद्भुत जायनात. हेंकां सवाल हो कशें करता हेले पुरो सांगती ताका जेजू काले म्हणटा बताय जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मेल्ल्या करीत कोणाक असं देवाचे राज पळोवंक देवाच्या राजाचे अनुभव जायचे जर ताची महिमा पळयचे जाल्यार पयल्यान पयले काले जायचे आमी नव्यान जल्माचे जल्माल्या आमी जल्माल्या हांव गी तुमी नव्यान वय. आ वय. कशें देवाचे देवाचे उतर आ देवाचे उतर कशें जल्माल्यात देवाचे उतर. तर तुमचे पप्पा मम्मी जावन जल्माली नाही गे तुम्ही जल्मले जाल्यार हा आवयच्या गर्मा जल्माली नाही गे बावतीस बांब कातर आमी आ बावतीस बांद आमी प्रेज गॉड पळया 1 पीटर 1:23 गे कशें जल्म जाता पळया 1:23 मो यस कारण कारण ससनाक जी येतेल्या ससनाक जी येतल्या आणि बाळतल्या बाळतल्या देवाच्या उतरा मरिफात देवाच्या उतरा मरिफात उत्र मरिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला. खंयचो जल्म पुनर्जन्म पुनर्जल्म. आता तुम्ही नव्यान जल्माल्यात खंयच्या मरिफात ससनाक जी येतल्या ससनाच्या ससनाक देव म्हणटा अंतराळाने भूमिसरात पूण म्हणजे उतरा सरचिनात त्या उतरा मरिफात तुमका खाले जाला पुनर्जन्म लाभला. प्रेज गॉड हालेलुया. केदळा तुम्ही जेजूक सोमी सोडून स्वीकार केलो भावार्थान ते उतार स्वीकार केले उतार म्हळ्यार देवूसू ताच्या मरिफात तुमचो आदलो स्वभाव गेलो आता नवे सैंब आयला तुम्ही आता नव्यान जल्माल्यात. कित्याक म्हणला ओ जल्म विनाशी मनशा जावन न्ही वय गे मनीस विनाशी वय गे कशें म्हळ्यार आमच्या आवय बापाय जावन जल्माल्या बरी न्ही कशें आवय बापाय सांगाता मेळोन गर्भ भुरगीं जल्माली तो जल्म न्ही ओ कशें जालें बागार अविनाशी देवातावन ताका नासत ना अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा देवाच्या उतरावरी तुमकां आतां पुनर्जल्म लाभला. एक उडास दवरा आता नव्यान जल्मल्ले पुरा तुमकां देवाचे उतार समजाचे जाल्यार भावार्थ इम्पॉर्टंट. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून असो संगतीचो तरो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा खात्री हे पुरो दोळ्याक दिसना देवाच्या विशयान समजा जाल्यार भावार्थ जायचे. दोळ्याक दिसना એટલે उतरांत बरयल्ले पातयेचे जाल्यार तुमकां भावार्थ जायचे. भावार्थ ना जाल्यार बायबल समजना. तूं कितले डिग्री करूंक पुरो कितले फिलॉसॉफी खाली शिकूंक पुरो तुज्या एडनॉलेजर गेल्यार बायबल समजना. ताका जाय 6th सेन्स भावार्थ. भावार्थावरवी मात पवित्र पुस्तक समजूंक जाता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. हे तुमकां समजल्यार कोणाक कुडींत समस्या आसा पिडा आसा त्या पिडा जावन सुटका अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड हालेलुया. इतलें समजलें की तुमकां कोणा म्हणी तेगा येतात गी दाखोवच्या बसत पळय एक तेग जण या कितें येनात गी कितें ये सिस्टर येता आनी दोगां या कोणी जाता उठोन या कोणी जाता ये तेगा या हांगा रावा ओके कोणी ना लायनी राव नो प्रॉब्लेम ओके ते राव. आता हांवें सांगलें मनशा ते कितले भाग आसात 3 भाग आसात खंयचे पुरा आत्मो प्राण कूड वय गे स्पिरीट सोल अँड बॉडी ओके. आता आमचो आत्मो पयले करप्ट जाल्लो वय गे आदाम गेल्ल्या पत्कावरी आत्मो करप्ट जाल्लो केदाळा जेजूक स्वीकार केलो
चमी सोडून दार म्हणू या पवित्रानांत ओढ जाले आपल्याला जावंक पुरो उसारले जावंक पुरो भावार्थानात आत्मो खाली जालो आता नो जालो आता देवाचे उतार सांगता एफिशियन 1:3 घाल ब्रदर पटी आम्ही ताका इतलें समजलें मग तुमकां ओके एफिशियन 1:3 घाल म्हणटा आं आं अर्सिलो जावं आं देव असिलो जावं देव आमच्या सोम्या आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ताचो बापू क्रिस्त सवे क्रिस्त सवे आमकां आसा आमकां आसा त्या एकवटान एकवटान सर्गींची सर्गींची सर आत्मिक देव सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतो आमचेर वतो न्हू ताणे आमकां ताणे आमकां आशिर्वादांनी भरल्या आशीर्वादांनी भरतलो गी भरल्यात आता कितें आसात भरली देणी पुरा आत्म्यान हा कितें आसात आत्म्यांत आसा. आता आत्म्यांत आसात आता प्रॉब्लेमू एग्जाम्पलू बेजार करनाका कुडींची समस्या आसा एग्जाम्पल एक पिडा आसा ल्हान कळ्ळें गे पूण ताका समस्या परिहार कितें आसा आत्म्यांत आसा या आत्म्यांत हांव हांगा डायरेक्ट येवंक जायना हांगा मदें काले आसा मन आसा आ कूड कूड न्ही आनी मन सोल म्हळ्यार प्राण प्राण. प्राण म्हळ्यार काले आमचे मन म्हणून गणगे तुमकां सुलाभ समजूनचे खातीर कळ्ळें गे मन आसा पूण केन्ना म्हणटर ये मन आहा पळय इशिंत गूण आसता रक्तमासाक कांय बरेंपण जायना केदाळ हे मन इशीन पळयता आत्म्यातय पूण दोळ्याक दिसना हे मन केदाळ दोळ्याक दिसचेच पातयेता म्हाका हांगा दुखता थंय दुखता हांगा दुखता वय गे दोळ्याक दिसचे पातयेता पूण हांगा आत्म्यांत असले आत्मीक बेसामांत कांय दिसना दोळ्याक दिसना पूण भावार्थान तूं पातयेताय तुजें मन आत्म्याचें मन आनी तुजें मन एक जाता तेन्ना काले जाता हांगा असली सकत भलायकी मोना जावन तुज्या कुडीक वळटा अनलेस म्हजें मन चेंज जायना जाल्यार म्हजी चिंता बदलना जाल्यार देवाची महिमा पळोवंक भलायकी पळोवंक जायना प्रेज गॉड त्या देखून आत्म्यांत पुरो आसा आमची संवय आतां काले जाला ह्या मनाक ल्हानता न्हू काले दोळ्याक दिसता तेच सत आतां दोळ्याक दिसचे पुरो सतत गी दोळे असले पुरो दूद गी आं ना न्ही आमची भूमी पयले कशी आसली आं नितळ न्ही जायते वर्सां ही भूमी अशें फ्लॅट म्हणजे जालें कशें पळयतना आमकां फ्लॅट दिसता की ना शेळे एकदम वय गे आनी तांणी इतले वर्सां पातयले सत कितें आं सत घाले केदाळ सोदना गेली हे फ्लॅट न्ही हे अशें गोळाकारा राऊंड शे आमी फ्लॅट म्हणजितले तशें आमी ल्हान जावन काले शिकला पळय तेत्तू सत म्हणजे जाता इतलेच पुरो येत्तू सत अला कपोर पाद्राबा सांगले काले भावार्थ शिकेला मिरसांग घालूंक की आनी काले उजो घालून दोर घालूंक की तो भावार्थ गे भावार्थ कसो येता बरोबर मलगडे जावन येता गे संदेश ऐकायला निमती येता आयको ना पोर पाद्राबा सांगले ऐका लागी ना आमी काले न्हिदो आमचो मलगड्याचो भावार्थ बा आमची मलगडी काले गडी आमची मलगडी ती आता आमकां सुरू जाला मलगडी वय गे मलगडे जावन येना भावार्थ येता संदेश ऐकले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा क्रिस्ताक परगट केले निमती जेजू क्रिस्ता विशयान ऐकनात तुमकां भावार्थ येना काले येता ताच्या बदलाक संवसाराचे भिरांत जाता आतां एग्जाम्पल चिंत्या आतां टीव्हीर एक न्यूज आयले अशें आसा एकदम पिडा आयल्या ती पिडा प्रत्येक जावन भुरग्यांक लागता कितल्या वर्साच्या 10 वर्सां भितरल्या भुरग्यांक घडये घडये न्यूजार येवन आसा तुमी आयकून आसात जाल्यार तुमच्या मनांत काले आता पयले ते आयकून तुमकां भंय आयले तशेंच देवाचे उतर आयकल्यार बरी खबर आयकल्यार संदेश आयकल्यार काले येता भावार्थ येता भावार्थ आयल्यार बँक येता प्रेज गॉड समजले तुमकां विषय समजता ओके त्या देखून आमी चड खंयचे आयकात पूण आमी खंयचे आयकात हांव ओके आतां तुमी घरा हे पळयला गे तुमच्या घरा पाईप आसा न्ही पाईप आसा न्हू घरा टॅप तुमी ऑन करतात ऑन करतना काले येता उदक येता पूण उदक येयचें जाल्यार पयले टांकीर आसाचे वय गे ते टांकी जावन एक पाईप कनेक्शन आसा पळयला गे तुमी मोदे एक वॉल आसता वॉल वय गे वॉल जावन मागीर परत ते पाईप येता
आणि त्या जाल्यार तुजे वॉशरूम आगी तुज्या किचन आगी ताच्या उपरांत सप्लाय जर तर ते वॉल बंद आसा टांकीर फुल्ल उदक आसा तूं हांगा कितले गुंडेल्यार येता तशेंच ही एक टांक म्हणजे एग्जाम्पल ये वॉल ये गेट वॉल कायला गेला बंद केला बंद करचें म्हळ्यार थेणेत आसा तिशिंत बंद करून दवरला तूं हांगा कितलेय हात वयर करताय पाय वयर करताय उपास करताय सर्कस करताय हांगा जावन उदक थंय येता तुवें काले करीचे खाली हे वॉल उक्ते गेल्यार जालें तेडा काल जाता हांगा असलें उदक ह्या वॉला जावन वय गे तर हांवें काले करीचे म्हजे वॉल कोणे गुंडेचे सायडीच्यान गुणू जाता तूं आनीक टायट करूंक ते कर्ण टायट कर्ण आतां ओपन करूंक जायना थोड्यांक तेत आतां पयलेचे काले साईबायांचे तेत बरें आमकां पयले एक आमच्या बापा एक नामान बरें आतां भुरग्याक सकाळी LKG घेता ए फॉर एप्पल तेच 10वे म्हणसर ए फॉर एप्पल तूं शिकयल्यार काल फायदो ताची कांय काल म्हणटात बरेंपण पळोवंक जाता जायना ए फॉर एप्पल तूं शिकयल्यार काल डिस्कस करना आतां नवें आयला गी ए म्हळ्यार एप्पल न्ही घेता इस्कालांनी आनी अशें शिकयता गी ए म्हळ्यार ए काले म्हणाली ते आ ल्हान भुरग्यांक तशें शिकोवचें गे न्ही नवें पुरायंचे नवें पसून येता पूण आमच्या आत्मीक संगतीन आमकां नवें पड नाका कोणे पुर्वजांनी काले शिकयला तेच घट्ट जावन काण गेला त्या देखून आमच्या जिवितान कांय बरेंपण जायना ताका जेजू म्हणटा देवाच्या राजान जर रिगाचे जाल्यार ताणें परत्यान जल्माचे जाल्यार तुजें मन तुवें परिवर्तन करीचें कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे केदार तुजी चिंता बदलता तेन्ना तुज्या जिवितान देवाची महिमा पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड आतां कोणाक हांगा कुडीर कांय समस्या आसात गी गांठ दूख पांय दूख आसा गी ये ब्रदर ये तुका काले समस्या गांठ दूख कितले वर्स माईक दिया माईक कितले माईक आसात आमची प्रेज गॉड तुमी रावल्यार ओके तुमकां समजालें न्ही हे विशय इतले क्लियर न्हू वसा मागीर ओके ओके इशें न्ही लागीं काले समस्या तुका कितले वर्सां जावन आसा 500 वर्सां जावन आसा वैगी वखदां केल्या गी तुवें आतां आमी काले शिकल्या ताका समस्येक पर्याय कितें आसा देवाच्या उतरांत वय कितें आसा तुज्या आत्म्यांत वय गी पूण आतां तुजें मन कालें म्हणटा म्हाका दुखता वय गी आतां तुज्या आत्म्यांत आनीक काले आसा हांव तुका दाखोवन दिता आतां समजलें केदें जाल्यार तुजें मन आत्म्यांत काले आसा ताका एग्री केल्यार आनी ते भावार्थान उसारल्यार काले पानांदे पदराट जाता कळ्ळें गी आतां 1 Peter 2:24 काड 1 Peter 2:24 वास ना तो वाचून दी म्हळ्यार आतां तुमी धाकटेऱ्या लागीं गेल्यार तुमकां ऑपरेशन केलें आतां 24 वास आम्ही पथकाक बरोवन आम्ही पथकाक मरून पयतपणा जियोचे खातीर कुसरले आपले कुडीत आनी आमची पथका वयली ताज्या गया वरी मी गुण जाल्यात म्हणजे एग्री जायना का तू देवाच्या उतरान खाल्या बरेला ते पळय गुण जाल्यात काले सांगू पुरो गुण जाल्यात तर भलायकी काय आसा तुजी ऑलरेडी काय आसा उतरान देवाने दल संपयला काम होय गी 2000 वर्सां पयले देवाच्या उतरा प्रमाणे काले म्हणटा तुज्या जाग्यार तो मेलो वय गी तुजी पातकां ताणें वयली वय गी शिरापाचें मरण तो मेलो वय गी आतां काले गेले तो मरून आतां तुजो स्वभाव बदलला आत्म्यांत आतां तूं नवो जालाय वय गी जेजूक तुवें स्विकार केलाय सोडून दवर म्हणून वळखलाय तेवढा कालेलो आत्म्यांत आतां तूं नवो जालाय आतां तू पातकी न्ही तूं कोण
देवाचे नीतिवंत पोवन जोडलेली पर्जा. पर्जा. आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन जीजस क्रायस्ट. जिजून केल्ल्या कामा वरवीं तासो स्वभाव तुका आतां मेळ्ळा वैगी. त्या स्वभावा सांगता देवाचे उतर सांगता सर बेसांवां बरल्यात आत्मीक पुरा ही बेसांवां देवान दिली आशिर्वाद प्रॉमिस पुरा तुज्या खंय आसात तुज्या आतां आत्म्यांत आसात. आतां आत्म्यांत असले तुज्या आतां कुडींत समस्या आसा वैगी सोल्युशन आतां आत्म्यांत आसा. आतां कळ्ळें तूं येदोळसो गुण झाल्या. जाला वैगी. आतां तुजें मन काले सांगता म्हाका दुखता म्हाका दुखता. आतां तुवें काले करूंक आसा तुजी चिंता उतरा प्रमाणे गुण येदोळसो झाल्या. जाला. तर जेजू बरो करता की तुका. करता. केला केला. तू चेडो की चेडू. चेडो चेडो हा चेडो. चेडू म्हणल्यार तूं पातयें जाय. ना. कित्याक कित्याक पातयें न्हय. कित्याक पातयें ना सांग. बेजार करनाका. ना, ना. कित्याक पातयें न्हय. मग चेडो म्हणून. तुका कळिता वय गे. तू कोणी न्ही आमी इतले 10 हांगा असले सकट सांगला रे की 20-25 दिसान चेडू म्हणल्यार तूं पातयें जाय. ना. कॉन्फिडेंट वय गे. हय. तशेंच आतां ताच्या गायनी गुण जाला म्हणटाना कित्याक तेणें जाता करता करतलो करता कितें करतलो कित्याक झाला. घट्ट दरीचे तुका रॉट वेल्यार कोता पेटो तो अशें धरलो रो पडे अशें तुजो प्राण येता म्हणसर सोडना तो काय जाला सोडूंकूच सोडना. तशें घट्ट दरीचे काले देवाची बसवणी भावार्थान. तर जेजू तुका बरो करता की करता करता. हा? केला केला. आतां तुमकां भूक लागल्यार तो जेवल्यार जाता. हा आनी नेक्स्ट कोण जबाब दिता तांकां चेरा वयर रावंक. आतां दाक्तरा येतात म्हणजे त्या दाक्तरा म्हाका असो मस्त मोग आसा ताका ऑपरेशन आसा दयाकन तूं ताका करनाका म्हाका कर म्हणल्यार जाता. हा जाता. ते गोत्ता हे कित्याक कळना. मागीर तुमी काल्याक जाप दितात. हा आतां कोणाक भलायकी जाय. हा देवान दिल्या गुण करता म्हणटा केला म्हणटा. अरे हे केला आत्म्यात आसा मन कोणे येता चिंता भरली जे कशें देवाचे उतार सांगून सांगून चिंता वय गे. तर जेजू तुका बरो करता गी केला. म्हाका ते जाय. ताका म्हणटात भावार्थ. तुका आतां काले सांगताय कोणी काले सांगो दी दोळ्याक म्हाका दिसता वय बगता बट हांव ते पातयेना पूण भावार्थान दिसना भलायकी दिल्या म्हज्या आत्म्यांत आसा. आतां हांव ते भावार्थान सत मानता आनी उसारता तेन्ना म्हज्या जिवितांत अनुभव करता. समजलें. आतां जेजूच्या कुडीचेर कितले गाय आसले गोत्ताय तेंचे बरा 5 काही बरा सांग सांग. एक आतार तेकले. पायार एक कळजांत कितले जाले 1 2 3 जाले मागीर आनी 2 5 म्हणले तुवें. तेकले रेडी. नाका 5 म्हणले ते 5 म्हाका गोत्तू ना बायबलांत काही बरयल्यात म्हणून ते मागण्यांत एक आयकलां दावीद प्रवाद्यान म्हणलें तुजे 5 गाय 2 पूण देवाचे उतरा प्रमाणे 5 गाय न्ही. तुमी सिंपल समजूनचे खातीर कीर्तन 22 घाला ब्रदर एकटी 22:14 कीर्तन 22:14 काले म्हणटा वास वास उदका बरी उदका बरी म्हाका भायर वतला सगळी म्हजी हाडां सुटून गेल्यात म्हजे काळीज अर्ध्यान मेणा बरी कोडून गेला. आतां जायते आसा पळोवंक गेल्यार तुमी आयजाया ग्रंथार पळयल्यार तो विद्रूप जाल्लो ताका रूप नाटलें. तुमी काही मनी जेजूचे फिल्म पळयल्यार काडटा ते कांय न्ही फिल्मार एका कंपेर केल्यार समजलें गे. आमकां कुर्सार जेजू बारी सोबी दिसता वेगी पूण तशें ना. जेजू विणगो आसलो पळया देवाचें उतर म्हणटा उदका बरी म्हाका भायर वताळे ती बोटल दी ब्रदर ब्रदर हेतून आतां उदक आसा वय गे उदक दिसता गे. आतां उदकाक खंयचें रूप आसा शेप वय बोटले कशें आसा तशें आसा वय गे. आतां हें उदक हांव भायर वता फुल्ल वता तेन्ना ताका रूप आहा समजलें. तशें देवाचें उतर कालें म्हणटा उदका बरी म्हाका भायर वतला म्हणटा. ताचो अर्थ कित्याक उदक भायर उडयल्यार ताका एक रूप ना तशें तो जेजूक रूप नाटलें तितलो विद्रूप जाल्लो तो समजलें. आनी म्हणटा मुखार सगळीं म्हजी हाडां सुटून गेल्यात पूण म्हळ्यार हाडां मोडचे दुसरे सुटचे दुसरे. देवाचें उतर सांगता ताचे एक हाड मोडचे नात पूण सुटून येचे कोता आउट ऑफ जॉयंट्स म्हणटात. आउट ऑफ जॉयंट्स म्हळ्यार हे पुरो जॉयंट्स आमचे
आमकां एक बाऊल सुकल्यार कितलो दूख उठटा वय गे कठीण दूख उठटा वय गे पूण जिजसचे देवाचे उतार काले म्हणटा सगळी ताची हाड हे पुरो जॉयंट्स हाळे पुरा आउट ऑफ जॉयंट्स सुटून गेल्यात तितले मार पडल्यात बरा दिगोज मार पडून पडून पुरा आउट ऑफ जॉयंट जाल्यात तितले तर कितले दूख जाणे सोंसला तुज्या हाडांत आसली दूख केदाळा काण गेल्या जेजून 2000 वर्सां पयलेच काण गेला कित्याक ताची पुरा हाडां सुटून गेल्यात कित्याक तुज्या हाडांत आसली दूख बरी करूंक गूण करूंक येदोळ 2000 वर्सां पयले जेजून गूण कर जालां आनी मुखार आसा म्हणजे काळीज अर्द्यांत मेना बरी कोडून गेला म्हणटा हे पुरा भावार्थान मासत म्हणून भावार्थ म्हळ्यार दिसना बट उतरांत बरयला उडास दवरचे भावार्थाक एकच एविडेन्स उतार समजले आता येदोळसाने गूण करता की करतलो की केला तर दोळेधाम आता दोळेधाम म्हणून खाले करचे म्हळ्यार तुका काही दूख आसा काही समस्या आसा कुर्सार मनांत पळय इमॅजिनेशन कल्पन कर जिजूचे गाई पळय त्या जाग्यार तुजे पांय न्ही तुका काही समस्या आसा तेच समस्या जिजूच्या कुडीचेर पळय काही जिजूच्या कुडीचेर तुका गांठीची असल्यार जिजूची गांठ पळय मनांत आनी देवाचे उतार खाले म्हणटा सांग पळय जिजू सांग सांग जिजू जेजू आयच्या दिसा तुझ्या उतरा मारिफात मारिफात आनी पवित्र म्हणजे सत्यान येसत येसत उगडापे केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता जिजू जेजू तुझे उतार सांगता सांगता आमी पातकाक मरोन मरोन पवित्रपणांत जिवनचे खातीर खातीर कुसयल्या कुडींत कुडीक तुवें आमची आमची पातकां वयली वयली आनी तुज्या गायांनी तुजी गायांनी आमी गूण जाल्या गुण जाले जिजू जेजू हे उतार उतार हांव भावार्थान भावार्थान सत म्हणता म्हणता जिजू जेजू तुज्या गायांनी गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता जिजू जेजू तुज्या गायांनी तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता रिपीट कर पळया जिजू जेजू तुज्या गायांनी गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता रिपीट कर जेजू व्हेरी गायांनी गूण केल्ल्याक हांव तुका व्हेरी गुड सांग 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 जेजू तुझे गुण तुवें म्हाका गुण केल्याक सांग सांग अर्गां दिता अर्गां दिता जेजू तुज्या गायांनी म्हाका संपूर्ण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता सांग जेजू तुज्या गायांनी गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता सांग सांग जेजू तुजे गायांवरी तुवें म्हाका गुण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता व्हेरी गुड सांग सांग जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां व्हेरी गुड दिता व्हेरी गुड सांग जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता यस प्रेज गॉड प्रेज गॉड तुजे गायांवरी म्हाका गुण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता पाय जोर जोर मार काले करूंक जायना पळय हां कर हां हां बेंड कर हां पळय रावंड धांवन हांगा ते धांव 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 माईक वचना हां काले करूंक जायना पळय फास्ट फास्ट व्हेरी गुड हां व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड हां पळय अशें बेंड कर अशें वयर कर हां वयर कर हां पळय आसा दूख आतां हां हां सांग माईक धर आतां ना हां कितले वर्सां जावन आसली 6 वर्सां हां 6 वर्सां जावन आसली दूख आतां कित्याक कशी गेली ती देवाच्या उतरान हां देवाच्या उतरान हांवें काय मागले तुका ना हां देवान गुण केले हां देवाच्या आत्म्यांत काले म्हणटा अरेक बेसावांनी आशिर्वादांनी भरला वैगी तुवें काले केले आत्म्यांत असले आतां डेपॉझिट काले केले ड्रॉ केले कशें देवाच्या पयले सत तूं जाणा जालोय त्या सता प्रमाणे तुजो भावार्थ तुवें उलयलोय तुजी चिंता बदलिल्ली 100 वर्सांत आसली दूख गेली प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके थँक्यू प्रेज गॉड आतां तुमकां समजलें की आं समजलें तर तुमच्या भितर असले डेपॉझिट कोणे ड्रॉ करीचे तुमी ATM मशीन हांगा गेल्यात गे बँकाक गेल्यात गे पयले गेल्यात गे पयले
ATM पुरा आसच्या पहिले येऊनच्या पहिले गेल्यात गे कसे बँका कडसून कसे ड्रॉ करतल्यात आ ATM मागीर राहिले ना वय पहिले चेक दिताले वय गे चेक दिल्या उपरांत खाले दिताले तुमकां एक ब्रासाचे कॉइन दिताले वय गे कॉइन दिताले त्या जाळा नंबर आपयतात पुरा चेक करतात अकाउंट पुरा टॅली असल्यार पहिले चेक दिले तर तुमकां पैसे दिनात पोरा तो चेक करता तुज्या अकाउंटार पैसे आसात की खाले पुरो हरी एक डिटेल पळयल्या उपरांत ते कॅश काउंटराक येता वय गे त्या जाळा तुका ताच्या पयलीं एक टोकन दितात ते टोकन तुवें सांबाळन दवरीचे हे टोकन म्हळ्यार उडास दवरा ही पुरा बसवणी प्रॉमिस ताच्या गायनी तुमी गुण जाल्यात तुमकां आशिर्वाद बेसावांनी भरला शिरापानले सोडयला तुमी गुरेस्त जाल्यात हरी एक ती तुमी सांबाळन दवरूंक आसा ते टोकन सोडले की तुमकां पयशे आतां आपयताना एग्जाम्पल तुका 25 म्हणजे दिया 25 की तुका न्हीद आयली म्हणजे दिया टप्प तुजे कॉइन सकयल पडले पडले कोण गी 25 आपयताना काणून गेलो तूं विचारतय म्हणजे नंबर येऊ ना गे नंबर कितले नंबर 25 कोण गी काणून गेलो त्या कोणी बसवणी पुरा आमी खाले करीचे सांबाळूंक ताका देवाचे उतर म्हणटा 2 Peter 1:13 घाल आसा 2 Peter राव नाही सॉरी वय 2 Peter 1:34 2 Peter 1:34 खाले म्हणटा पळया 1 वसा आपले स्वंत महिमेन आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमका आपण दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमका दिवन वळख आमका दिवन तुम्ही देवाक वळखातात गे होय कशे वळखातात तुमकां अमिताभ बच्चनाची वळख हा गे वळख हा ताची बायल कोण गोतू ना जया बच्चन पूत अभिषेक सोनू कोण इतले बरे करून सांगतात की तुम्ही शेजारी असल्यावर सांगतात काही गेल्यात की अमिताभ बच्चनच्या खासदाराक म्हणी ताच्या पुताच्या काही संबंध सदांच फोन करून उलयतात की मागीर कशें घडलें तुमकां माध्यमा मुखांतर न्यूज मुखांतर वय गी जाणा जाल्यात तशेंच देवाची वळख आमकां कशें कळटा उतरा मारिफात तुम्ही उतार वचोना उतरांत वेळ कसो ताची वळख जाता वळख जायना जाल्यार ते सत्सांचे जिवीत तुम्ही आपणावंक जाता देवान दिल्ले समजले ताका देवाक वळखून एकच वाट ताचे उतरा मरिफा त्यातून उतार वाचचे व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखार काल म्हणटा आपण देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणे खरे भक्ती गरज असले ते सगळे इल्ले दिला सगळे दिला तुमकां खाले जाय ह्या जिवितांत कितले वर्स आसात त्या जिविताक जिवंक खरे भक्तीक हर एकाक कितें जाय देवान सगळें दिला आमी मागीर खाल्याक म्हणटा देवा लागीं म्हाका इल्लें दी म्हाका इल्लें पावना कित्याक म्हळ्यार आमी दोळ्याक खाले दिसता ते पातयेन वचूं देवाच्या उतरान खाले बरयलां ते आमी पातयेन प्रेज गॉड हालेलुया त्या म्हणटा आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आपण दिल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्ती गरज असले सगळे दिला आनी मुखार वास चवथी वळख या आपण वरवीं अधिक वर्ती आणि मोलादीक देणी अधिक वर्ती आणि मोलादीक व्हॅल्युबल ते खंयची देणी आमकां दिल्यात देणी म्हळ्यार एक्चुअली हांगा देणी दिल्यात पूण तुमी इंग्लीश बायबल वाचल्यार प्रॉमिसेस म्हण आसात काले प्रॉमिस म्हळ्यार काले बसवणी देवान काले दिला आदी वर्ती मोलादीक बसवणी दिल्यात प्रॉमिस ती आम्ही काले करूंक आसा पाळूंक आसा घट्ट सांबाळून करूंक आसा ती प्रॉमिस त्या देखून कित्याक कोत्ता की दिल्या ती प्रॉमिस वयर करा हाचे वरवीं इल्ले वयर कर सिस्टर 4 इल्ले वयर हाचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत हांव सुटोवन देवाच्या सायंबाचे तुम्ही वांटेली जायशे केला आता ती प्रॉमिस असल्या वरवीं खाले गेला तुमकां ताणे या कुस्त्या अवगुडांनी पुरा भ्रष्टाचार वय गे करप्शन आसा पुरा
पण या संसारात त्या सैतानाची सर वाईट शकत असा या पुरा बरोन गेल्या संसारात जाऊन तुमका सुटून देवाचे सैमाचे वांटेली जायचे केल्या जर तर तुमची तरी बसवणी ना प्रॉमिस ना त्याच्या गायनी गुण झाला कळीत ना दाखत्याचा रिपोर्ट काल सांगते तेच तर सांगून यायचे समजा तुमका हा आता ते वडोलो साक्ष दिली वैगी त्यांच्या दोघांची वैगी धुळेची आणि जर तर त्यांचे ते देवाचे उतार नटले तर तांका आज आमका पळूंक जाते डोळ्या मुखार हा समजता होय या संसारात पुरा अवगुण भरला वाईट सगळं पुरा असा पूर्ण केदळा तुम्ही अधिक मोला अधिक देणी बसवणी प्रॉमिस तुम्ही घट्ट दवरतात ताच्या सांगात वेळ कशी जात उसारता जाल्यार खंयचे वाईट सगत तुमचेर जैतरूंक सकाना तुम्ही कितें जाता ताच्या बदलाक देवाच्या सैमेचे तुम्ही वांटेली जायचे ताच्या बरीच या संसारांत जैतेवन जिवी जियेतल्यात आता जिजू या संसारात असलो इतली पिडा शिडा दावंडेली वैगी आमकां थोडे पटी कोणे थोडी म्हणटात हो पिडा शिडा दोन सर पुरो दावणे तुमचेवर येता म्हणटात वैगी तशें पुरो धाडूं नजो ते तुमकां अधिकार दिवं ना म्हणटात वैगी हा वैगी आयकला तुमी ते पुरो तुमकां न्ही आता जिजून इतले पुरो देऊन सार पुरो दावंडेले पिडा मग गुण केले ताका एक म्हणे आयली पिडा तर ताका येना आमकां कशें येता आमी कोणाचे पात येता हा कोणाचे पात येता हा मनीस सांगता सत देवान सांगचे दिसाना उडास तोरा दोळ्याक दिसाना जेजो म्हणटा सगळ्या संसारांत आसा वैगी आणि सुवार्थ प्रगट करा दोळ्याक दिसाना कोण हे सत मानता आणि मेटा काडटा तो भावार्थी देवाक मानवता आणि थोडे आनी किरा कोण आसा देव म्हाका मेसेज दिता कोण ना तेंची मेसेज ही मेसेज पावना हा आनी खंयची मेसेज येयली तुका कोणा कोणाचे मेसेज ऐकून तुझी तकली डॅमेज करून घे ही मेसेज कान घे घट्ट हा खंयची थोडी काले समजो ना काले माहीत दी नाही मेसेज दिवचे हांव रॉंग म्हणना तांणी दिवचे मेसेज देवाचे उतरा प्रमाणे आसा की पळया न्ही हा समजले देवाचे देणे आसा गिफ्ट आसा ना म्हणना हांव पूण ताणें दिवचे मेसेज एका टॅली जायना जाल्यार ते मेसेज देवा जावन येना देवान दिवची मेसेज हर एक देवाचे उतरा प्रकार आसता तुमकां येसू उतार गोत्तू ना काले करतात तुका मेसेज सोडा ते नाका आमचे बॅटल कई आमचे झुज कई हा झुज कई हा आमचे बॅटल फील्ड आमचे माइंड उडास दवरा आता मन वैगी या मनांत कितली चिंता येतात दिसाक कितली चिंता येतात मस्त हा? चिंता जायती येतात ते चिंता तुमकां रावोंक जाता कोणाकी हो नाका साहेब हे चिंता ओ हो हो आड काही म्हणी ते डाल काणूंक जाता जायना चिंता आबू आडावंक जायना चिंता आबू बरी येतात वायट येतात वैगी आता चिंता आबू बरें आनी वायट म्हण कशें कळटा तुका हा तुका उतार गोत्तू ना जाल्यार हे चिंता कोणा जावन येयले सैतान कशें येता सैतान शिंगा काणून येता कशें हा तुका आतां नडटा येता गी हेच्या कानाक सांगता पळय शिमटी घालता शिमटी घालता हा शिमटी आसा गी ताका काही जावन शिमटी आयल्या आनी ती शिंगा कोणे दवरल्यात म्हाका गोत्तू ना गॉड सैतान म्हणटा लुसिफर तो देवाचो दूत सोबीत आंज पळय गे मागीर तो सैतान जालो केदाळा गर्वान पडलो पळय ताच्या पर्यंत तो सैतान जालो प्रेज गॉड हालेलुया ताणे येवचे चिंताप घालचे उडास जरा तो शिंगा शिमटी घालना चिंताप थॉट हा समजले आमचे झूज माइंडार उडास दवरा आतां मस्त सुकणी वयर उबोन आसात वैगी त्या सुकण्याक आमकां रावोंक जाता साद्या पूण त्या सुकण्यानी आमच्या माथ्या वयर गूड बांदीन हाडल्या बरी रावूंक जाता की ना जाता की ना हा वैगी म्हळ्यार तुका चिंताप रावूंक जायना पूण त्या चिंतपान तुका कंट्रोल करनाटल्या बरी तुका करूंक जाता तुमी एअरपोर्टार पळयला की केन्ना मनीस सर तो सिग्नल तेका दिना देवोंक ते पुरा ट्राफीक आसल्यार काले म्हणटा ताका हेअर कंट्रोल काले म्हणटात प्लेनाचे कंट्रोल रुमात जावन कंट्रोल रुमात जावन ताका ते सिग्नल मेळना तेन्ना म्हणटा ताका देवोंक लँड करूंक जायना तो कितले ताणें राउंड मारीचे तशेंच आमी काले करता असले चिंतपा पुरो लँड करना समजले आतां चिंताप डिस्ट्रॉय करूंक तुमकां कशें कळटा एक चिंताप तुमी डिप्रेशन पुरो आयकलां
डिप्रेशन ऑपरेशन हा ऐकायला हा चिंताप कशा मारणं उडून जाता चिंताप हां तुमकां एक एग्जाम्पल दिता सिंपल आता एक एग्जाम्पल तुमच्या मनांत माइंडांत 1 to 50 काउंट करचे कितले 1 to 50 काही माइंडांत तोंड उक्ते करूंक ना खाली माइंडांत हां माइंडार कळले की आता एग्जाम्पल तुमच्या घरांत कितली जनाल आसात रप्पा कशे खंय गेले मन इमॅजिनेशन वय कल्पना केलं वय 4 तशेंच मनांत आतां काले करीचे 1 to 50 काउंट करीचे पूण एक कंडिशन आसा हांव थोडी उतरां सांगता तुमी हांगा काउंट केल्ले बरीच उतरां उलयचे खंयची स्टार्ट करात तुमी दोळे धांपा खाले करा काउंट करा स्टार्ट घे आतां सांगा जिजू उलया जिजू हांव तुजो मोग करता म्हाका सुटका दिल्याक म्हाका जिवी दिल्याक अर्गां जिजू हालेलुया 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 आता खंय पावले तुमचे खंय सर पावले काउंट केले 16 जाले आं आं तितले रावला तुझे 16 कशे गेला बा प्रेज गॉड हालेलुया हां हां आता परते 16 आसा मग दोळे दाम काउंट कर सांग जेजू हांव तुजो मोग करता तुवें म्हाका सुटका दिलाय जिवी दिलाय हालेलुया 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 आता कितले पावले 16 जाता की मुखार वचों ना म्हळ्यार उडास दवरा केदळा तुमच्या मनांत चिंताप येता ते चिंताप अनेक चिंताप घालून काडूंक जायना ते चिंताप काडीचे जाल्यार तक्षणच तुमच्या तोंडार उतरां तुमी उलयचे खंयची देवाची केदळा म्हणसर ते चिंताप तुमचे तावन डिस्ट्रॉय जाता म्हणसर आमी काले करता कंत जाता काले करचे बा चिंतून 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 आतां चिंतपाचो व्हडलो गुडो जाला स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटात आतां काले जाला ते स्ट्रॉंग होल्ड जावन ते चिंताप ताका सोलोन आसा चिंतपाचेर अधिकार चलयचे जाल्यार तुमी काले करचे उतरां उलयचे त्याला काल जाता ते उतार म्हणल्यार आत्मीक तुमचे चिंताप ही आत्मीक केदळ ही आत्मीक म्हणल्यार उतार वचून ते आत्मीक चिंतपाक नाश करता आतां हांवें उलोवनची उतरां तुमकां दोळ्याक दिसतात की ना आयकतात मात्र होय की पूण ओडोल हांवें सांगले तुमचे मन हांवें आपटूंक जाता की जायना तर चिंताप खंय येता मोठे मनांत होय की तर उतरां वरी मन आपटूंक जाता होय की वय तर केदळा म्हणजे तुमी तोंडार उतरां येनात त्या मनाक टच जायना तातूंत बायबल वाचतना जावं दी मागणे करतना जावं दी केदाळाय तोंड उक्ते करन वसा आमी मनांत वसल्यार कांय जायना आमी सदांच मागणे बायबल पुरा कशें वाचता मनांत वाचता केदाळा आमी उलयता कित्याक आमकां कळीत आसा आमच्या जिबेंत सकत आसा जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आमी खाल उलयता ताचें फळ आमचे मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 हाले त्या देखून इम्पॉर्टंट काले म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमचे करेक्शन करचे इम्पॉर्टंट काल्याचे करेक्शन हां करेक्शन कशें करता तुमी जाकोबाचो ग्रंथ 1:23 घाला ब्रदर जाकोब 1:23 वाच उतर ऐको उतार ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आश्रयांत आपले सारखे आरसो 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 कोता न्ही आरशा मिरर मिरर आरशा आरश्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरे म्हळ्यार ताचो अर्थ घाले उतार ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी म्हणटा ताचो अर्थ घाले अरे मुखार काले म्हळ्यार आपणाचे सारखे तो पळयता आनी संतोष जावता आनी आपूण कसो दिसता ते गणीन आतां एक्झाम्पल आतां तूं खंय गेले म्हणजे त्या तुज्या तोंडार हांगा काले की लागले काळे तूं काले करताय आरसो पळोवन करेक्शन करताय की सामा करताय की पुसून काडटाय की आरसो पळोवन लागला आसूं दी साहेबा येताय की हा करेक्शन करता करताय ताका देवाचें उतर म्हणटा उतार आयकोन हा त्या प्रमाणे करिना आतां करेक्शन आयलें तुका तुवें देवाचें उतर सांगता दुस्मनाचो मोग करा करेक्शन करीत आतां कोणें हा
तू करिना जाल्यार आरशांत पळयलंय कांय जायना समजलें तुमकां समजता ताजे म्हणटा उतार ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारखे पळयताला मनशा बरी तो काले म्हणटा आपणाचे सारखे तो पळयता आनी चलता चलता करेक्शन करिना हांगा पुरा करी जाल्यार माड्डी पुरा जाल्यार शी आरसो पळयला मागीर आरसो पळोवन काले पाहिजे तूं कशें आरसो पळोवन आमी पात येता वैगी कितले जाण आरशाक पात येतात आरशाक पात येतात आमी पात येतात आरसो सारखे जागी जागी तुमचे तोंड जागे जागी कोणे कितले जाण तुमचे तोंड पळयला तुमचे तोंड पळयला विसरले हांवें कोणी म्हणे अशें पळयला की दोन दोन अशे भायर येवन पळयला जायना कोणी तांचे तोंड पळोवना पळोवचे खंयच्यार आरशांत वय आरशांत काले जागे जाते प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट ओरिजिनल तुम्ही तुमचे तोंड तुम्ही पळोवना ते रिफ्लेक्ट पळोवचे फोट्यार पळयल्यार फोटो काडली ती कोणी तांचे आतां हात पळयल्या बरी तुमी तोंड पळयला ना तुमचे पाय पळयल्या बरी पळयल्यात की ना न्हय ताका रिफ्लेक्ट पूण तो आरसो पळोवन आमी फाती येता की ना रिफ्लेक्ट ते प्रतिबिंब फाती येता की ना आमी करेक्शन करता की ना तर पवित्र पुस्तक एक काले जावन आसा स्पिरिच्युअल आरसो जावन आसा आत्मीक आरसो जावन आसा कोण ते उतार ऐकून त्या प्रमाणे करेक्शन करता ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता वय गे आता जेजूच्या गायने गुण जाला सांगला उतार तू तयार तर नाही पातयेवंक कशें सायबा गुण जावचे दुखता न्ही म्हाका कशें पातयेवचे भावार्थान सतमान देवाचे उतार काल म्हणटा मार्क 11:23 गी एकुटी घाला ब्रदर मार्क 11:23 23 ते नाका ते ताचे टॉपिक ते दुसरा 24 घाला काल म्हणटा वास वास हांव तुमकां सांगता तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच मेळटले मेळ्ळांच मेळटले मेळ्ळांच मेळ्ळा सगळी मेळ्ळांच म्हूण सत्मना आनी ते तुमकां मेळटलेंच मेळटले की मेळ्ळास मेळ्ळास पूण आमी काले पात येता देवाचे उतार सांगता देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकड तुम्ही मागण्यांत मागतात ते पयले काले करा आमकां मेळ्ळां आता भलायकीनांतल्यान काले म्हणाचे पयले हांव काम नाटल्यान पयले काले म्हणाचे म्हाका काम मेळ्ळा समजता समजता देखा म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सतमन आनी तुमकां मेळटले पयले बिलीव देन रिसीव तर सतमनचे म्हळ्यार काले बिलीव सतमना वय गे बिलीव सतमनचे इम्पॉर्टंट बायबल सो ओनली बिलीव भावार्थान तुज्या कामा वरवीं ना जिजून कितें केला ते भावार्थान सतमनल्या वरवीं आसचे तर सतमनचे म्हळ्यार काले काले ते काले पाय ते काले पाय काल्याक तो पळोवना सांगा हांवें सांगलें पातयो ना तो समजलें तुमकां जर तर हांव सांगलें बिलीव करता जाल्यार तो बघून पळयता वय गे ते काले सिस्टर पायाडे काले जीव दाळी काले ते मणको आयला आतां ही काल्या पळोवना तुमी जशें देवा सांगता उतार पातयेन जाल्यार कार्यान घालना तुमी एक्शन करिनात एक्शन करिना जाल्यार तुमी सतमानिनात म्हणून एक्शन केले हो काले की सांगता पळया ते जाळा सांगयत ओ मनीस पाती येता समजता सतमनचे म्हळ्यार एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करचे एक्झाम्पल ओडून हांवें सांगलें आतां टीव्हीर एक न्यूज आयले पळया आज राती 5 जावन 10 वरां म्हणसर कोणी भायर येवन वचो प्रत्येक जावन 5 जावन 10 वरां कोण भायर येतात ती नापायस जातात काले जातात
त्याला आम्ही काले करता हूं येता की ना त्याला तुम्ही काले केले ते पाती येले समजत आहे तुमका पाती येणार तू बाहेर येत आहे वय गे तू पाती येले ते कोण बाहेर नाही ताका तू सत म्हणजे बिलीव आता जिजून सांगले ते त्या मांड्यानी उदा बरा वय गे मांड्यानी उदा बरा आणि खरबाऱ्यांक दिया तानी सत मानले देखून जिजून किती सांगले ते केले त्या देखून उदाक असले दाखवच झालो आम्ही सत मानी नाव जिजू म्हणता पिढ्यास तांचे रातदोरा पिढ्यास बरे जाताले वय गे कितले जण तयार आसात पिढ्यास रातदोरू हा जाता गे सांगला न्ही जाता गे म्हजेवरी जाता गे तुझेवरी जायना ताणे कितें केला ते काम भावार्थान सत मानल्यार जाता ताका जेजू सांगता सगळ्या संवसारान वसा स्वार्थ प्रगट हे म्हजेवरी जाता गी हे कोणाक उतार म्हाका न्ही ते पाद्राबांक सिस्टरांक त्या ब्रदराक म्हाका न्ही म्हाकाय तशेंच मेळटालें केदाळाक वाचून दवरचें सगळ्या संवसाराक वसा स्वार्थ प्रगट काम वाचचे बंद करून दवरचे आनी कुठे बेश्ट पयले सोयीन अशें काणटा तेच मेळटा केदाळे पळयल्यार स्वार्थ प्रगट हे कोणा म्हाका काय हांवें ब्रदर सांगलें कोण म्हण मेसेज दिता की पळया केदाळी सताची शिकवण ऐकले मेसेज पुरा कितें आसात हा देवाचे उतार मेसेज कोण मेसेज एक राखून रावल्यात आनी कितें मेसेज एक राखून आसात पोंडाक येता आमचे राखून आसात मेसेज मेसेज येना मेसेज इत्त मेसेज देवाचे उतारच मेसेज त्या देखून म्हणटा रोमाकारांक बरयले 12वो अध्याय काडा 2 काले म्हणटा पळया रोमन्स 12:2 काले म्हणटा वासा या संसाराची साल तुम्ही हा या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात संसार काले म्हणटा बांगडे केल्यार नेंजी बटाटे केल्यार वाई हा दनपरा 12 वरां वसा नाकात त्या रोका म्हळ्यार ही पुरा संसाराची साल बायबलान तशें बरोवना वय गे हा बरयलाय पयत पुस्तक काही म्हणे बरयलाय हा देव म्हणटा देवान हरी एक रचले देवाक भारी बरे दिसले भारी बरे दिसले म्हणटा न्ही देवान रचले ताका बरे दिसले म्हणटा आमी म्हणटा डॉक्टराकडे गेल्यार ते काही नाका हे काही नाका ते आनी काले माती खायचे गी गोबर खायचे गी हा मीठ काही नाका चप्पे काही नाका गोड काही नाका आनी खाल्याक रचले गॉड आमी खंयचे भात येता हा भावार्थान खा लेखाचे गोड चड खाय नाका लिमिटर देवाचे बेसांग कांय जायना तूं लेखा वर्ते खंयचे केल्यार विकत तुका सोड उदक पिवन राव गी काल जाता पोट केदाळ्याक भायर येता पळय पोटांत भरला गे लिमिटर पिये कितले गरज आसा बरें उदक बरें म्हणून पुरो पिवन रावल्या जाता प्रेज गॉड त्या म्हणटा ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात संसार काले म्हणटा ये देवाचे तर काम करना तो एकलो दिता लिंबो ते लिंबो बांदल्यार रेगी जाता काले जाता कांय जायना ताजे लिंबो खाण घे सरबत करून पिये इले पोट थंड जाता दुसरें कांय जायना तूं पळय काले की पावसाक दिलो की भायर येता काले भायर येता भायर हांवें जे म्हज्या चिंतपा जावन प्रेज गॉड हालेलुया आनी केले तागाडी दिता आनी खाले पुरो आसा मस्त कांय जायना त्या म्हणटा ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाका ताच्या बदला खाले करा तुमची घरां नवी करा तुमची वस्त्रां नवे नवे वस्तू काण घ्या फेस्ताक हा हा पोरद्राप आमचो सांगून आसलो थोड्यांक वस्तुराचे कंत गी ह्या फेस्ताक गेले नेक्स्ट फेस्ताक घालनात गी खाल्याक विचारल्यार आनी हांवें गेला पळयला न्ही ताका पाद्रापान विचारले पोर तुका पोर आयतारा गेल्ले ड्रेस खंयचे म्हूण कळिता ना 2 महिने पयले खंयचे गळ्याक कळिता ना मागीर काल्याक तूं टेन्शन करता एका वर्सा तो पळयता म्हणून पोर गेले तुका कळीत ना ते नाका आदल्या 15 दिसा पयले काले ब्रेकफास्ट केले उडासा आनी काले आनी तुजे ड्रेस पळोवन कोण रावता हे पुरो आमचे चिंता आमचे लॉजिक समजले त्या म्हणटा ह्या संसाराची साल तुमी आदारी ना बदला खाले करा कशें मनान कशें नवी करतात हा
देवाचे उतार ऐकाना जाल्यार उलयना जाल्यार तुमची चिंता कशें भरला आता हा पयलेचे ते काले म्हणटात ते बोरण्यांत लोणचें भरल्या बरी दोर खाण गेला उतार ऐकनात काली एक आमच्या नामान ते जायचे ना हांव म्हणना नाका म्हणून एक आमच्या नामान बरीच आसा तुमी वाडवळ जावचें ना गे आतां भुरग्याक तुमी दूदच दिल्यार पुरो गे जल्माल्या भुरग्याक दूद इम्पॉर्टंट वय गे आतां ओड जाल्या उपरांत ती आतां 15 वर्सां जाली सकाळी जावन सांजेर दूद दिल्यार जाता काले दिचे ताका हा अरे पात्र्या पाहिलं आता दूध दिवंक तुमकां मागीर दूध दिता खंयचे ताचे न्ही देवाचे उतराचे समजलें दूदच दिला जायना ताका बरें इल्लें खाण दिवचें वय गे इल्लें मांस एकलें शीत त्या दाळा ती वाडवळ जाता तर तुमी देवाचे उतार म्हणल्यार दूद पियेनात आपट दूद पियेना जाल्यार तुमची वाडवळ जाता तुमी ल्हान भुरग्या बरी ताळे खंय गेल्यार एक आमच्या पप्पा नामान बरें ताका एका भेटोन सांत म्हणटा दया कर म्हाका पुरो तुमची भेटयले चड जाल्यात हांगा जागो ना म्हणटा तो तुमची काळजां मना भेटया ताका कोणाक देवाक तुमचे ते पुरो नाका ते तुमकां सुद्दां दवरा प्रेज गॉड आतां सत कळीत जाल्या उपरांत आमी आमचें मन बदली आमी वय गे आतां पयले कितले जाण पयले गोता गे ल्हान घरांनी आसले वय गे कशें उजो पेटयले जाल्यार रान्नीर नेळी बसून वय गे दोर येतालो वय गे नोळी वय गे आतां खंय रावता तुमी आतां खंयच्या घरान रावतात आतां घरा काले आसा ती नोळी आनी रांदून दोरा न्हयले ते नाका तुमकां हे मात हांगा बदलूंक तुमकां नाका ते पुरो कोत्ता ते बदली गॅस आयला सायबा अशें दमल्यार पुरो ठक्का पयले उमळचेले फटा 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 करून आतां काली जाल्यार पुरो ड्र गुंता पयले आळ्यान अशें वाटीचे आसले आतां कांय मिक्सीर गेल्यार जाले तातूंत पुरो नवे संव जाय पूण आत्मीक संगतीन आमकां नवे बदलूंक नाका गॉड हालेलुया त्या देखून म्हणटा देवाचे उतार तुमची मोना नवी करा नाही तुमचे वस्तू तुमचे घर तुमचे काले म्हणजे जिवनची रीत नाही पहिले मोना नवी करा त्याला काले जाता पळय नेक्स्ट तुमचे जिणेसीत रुपांतर जावं केदाळा तुम्ही या संसाराची साल आदारिनात देवाचे उतार काल सांगता ते करतात ते जाल्यार काल जाता तुमची मोना नवी जातात तसो प्रतिफळ जावन तुमचे जिवीत रुपांतर जाता आणि तो वळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून जायते जावन विचारतात न्ही देवाची खुशी कितें बा What is God's will? Written word is His will. होय गे देवाची खुशी कितें केदाळ कळटा तुका हे संसार काल सांगता ताच्या फाटल्यान धांव नाका संसाराची साल आदारिना ताच्या बदला काले देवाचे उतर आयकून तुझे चिंता बदलू ते दाळा जिवीत बदलता ताचो परिणाम जावन देवाची खुशी कितें आनी देवा कितें मानू आता ते सोदूंक तुका इजी जालें समजलें त्या देखून आमची मनाची परिवर्तन नवसरणी करची अति गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया केन्ना म्हणसर तुमचें मन बदला ना आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे खंयचे बरे देवाक मानतात आसले आनी संपूर्ण म्हूण समजूंक तुमी ते दाळाक घेतल्यात वय बरें लागे वासा पळय निमाणे आणि खंयचे बरे देवाक मानतात आसले आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात वय केदाळा या संसाराची साल आदारिना जाल्यार आदारल्यार जाता तुजी मन बदलिना जाल्यार जाता त्याला तुजी जिवीत रुपांतर जाता देवाची खुशी सोदून काडूंक जाता कितें देवाक मानू आतां बरें सोदून काडूंक जाता तर आतां काले करीचे तर आमी पयल्यान पयलें आत्म्यांत देवान पुरा बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरला ते म्हजे जिवितांत अनुभव करीचे जाल्यार हे सोल मायंड म्हणटा पळय ते रिन्यू करीचे काले करीचे नवे कशें तुमच्या सक्तीनी न्ही देवाचे उतर आयकून 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 त्याला काल जाता ते उतराक सकत आसा तुमची चिंता भरलो आतां एक्झाम्पल पळया ही बोटलो वय गे ह्या बोतलीन एक कलर घाला ब्लॅक कलर उदक बरं काल जाता काळो जाता वय गे आतां हे उदक हे कॅप ऑन करा आनी नितळ टॅपाचे उदक कसो पडून आसूं दी कंटिन्यू बोटली काल जाता उदकान बोतलीन आसलें उदक उदक बरें नितळ उदक पडून काल जाता
नितळ रतागी ना एक गडे जायना ते कंटिन्यू पडोवन तसा जे वैगी मेळे पडो काल आता उदक नितळ पडोवन 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 भितर असले पुरा मेळे भायर वचून ह्या बोतलींदी नितळ उदा आसता. तशेंच आमच्या जिवितांत कितेंय वायट असल्यार वायट कितेंय आसूं पुरो देवाच्या उतरा विरोध काले कितें आदी जावन कितें पडला चड आनी चड तुमी स्वताची शिकोवण आयकातात काले आयकातात आनी तोंडार उलयतात आनी तेच नियाळ करतात जाल्यार देवाचे उतार तुमच्या भितर येताना तुमचे मेळे तुमी सोडीचे म्हणना ते वायट सवयो तुमकां सोडून येतात. तुम्ही पळया देवाच्या उतारांत थोड्यांक कळीत जायना आयकून 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 तांचे थोड्यो सवयो उणे उणे जावन येतात. थोड्यांक जायती फट मारची सवय आसता, थोड्यांक पिवोवची सवय आसता, अरे जायतीन वैगी तांकां कळीत आसना. हे कशें गेले हे देवाच्या उतराक सकत आसा केदाळ तुमी निरंतर आयकातात आनी उलयतात तेन्ना खाल जाता हरी एक तुमच्या भितर येता त्या उतराक सकत आसा ते उतार म्हणून उजवाड तुमच्या भितर येताना काळोख तुमकां सोडून येता वैगी. आतां एका रुमांत काळोख आसा म्हणजे त्या काले करीचे ऑन करीचे वैगी तितलेंच सिंपल ऑन केल्यार काळोख धांवता ताका आमी लोटून भायर उलोवंक जायना. तशेंच आमची मनाची स्विच आहा पळय केदाळ देवाच्या उतरा सारकें आमी ऑन करता जाल्यार तुज्या जिवितांत उजवाड आयलो वैगी. आतां त्या भावान काले गेले ताचें मन देवाच्या फास्टाक म्हणालो करता करता वैगी केदाळ ताचे दबाव घालो काले जालें. देवाच्या उतराचे सक्ते प्रमाणे ताणें चिंता बदलेली भलायकी अनुभव केली. आमचे मागणे कशे होता गे आमी कशे मागणे च्या करता हांव च्या करना धवे म्हणा पळय मीठ घालना आसा हांव मीठ घालना म्हणटा हांव देवा म्हजी च्या इतल्या वर्सां जावन करनासा खाली करसान मात गोडच जायना. देवा ज्या गोड केल म्हण कर म्हणल्यार जाता कोणे मागूंक सांगल्यार गोड जाता तेन्ना काले करता सिंथिया पाद्राबा लागीं गेलो एकलो मनीस हांव इतले वर्सां जावन च्या करनासा फादर थंय आसा काले घालनासा तो दवो पिठो घालनासा वैगी कितले वर्सां काले जाता च्याची टेस्ट कितले खेल्यारी कितले गेल्यारी चड करसान गोडूच जायना. तर पाद्रा आनी हांव एक दवो पिठो दिता वो घाल वय दवोचो पिठो वो घाल पळय वो येता वचून घालता काल जाता तकाजब इतले वर्सां जायनाटले खाली पाद्रापान एक पिठो दिलो घालो. पाद्रापाडे विचारले फादर इतले वर्सां जावना तुमी खंयचो पिठो दिलो हांवें पिठो दिवना हांवें साखरेचो पिठो दिलो तूं येदोळ मिसळ मीठ घालनासलो येदोळ मिसळ काले घालनासलोय मीठ आमी जायते जाण अशेंच करनासा देवान साखर दवरल्या पूण साखर काणी घेना हांव मीठच घालनासा काल जाता करसान मागीर पिवोंक जायना भायर उडयचे केदाळ इल्ली देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजे चिंता भरली येता देवान भलायकी दिल्या हांव चिंतालो देव भलायकी दितलो केदाळा पोंडा घेता नागी त्याने 2000 वर्सां पयल्या दिल्या भलायकी वैगी चिंता बदलिले काले घालना साय साकर किराई गोड जाले तूं कितले मागल्यार जाता जाता. आतां एग्जाम्पल चिंतया तुवें मुसुंबीची बियो घाला म्हणजे चिंतया मुसुंबीची बियो घालाय आनी ह्या वेळार मुसुंबीक रेट उणें जाले एप्पलाक चडले रेट तूं काले करताय पाद्रापाडे सांगताय मीस भेटयताय आनी कोण तो पॉवरफूल ब्रदर्स पूर आसा तांचे बरोबर सांगताय आतां खंडापटे एप्पलाक रेट सोडल्या पूण प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार म्हज्या पुरा गाद्यान हांवें मुसुंबी बियो घाल्यात. तुमी एक मागणें करीचे तुमकां हितून अर्द वांटो हांव तुमकां दिता 1 लाख आयल्यार 50,000 तुमकां हांव उपास करता तुमी उपास करा सगळ्या लोकांक सांगा हांवें मुसुंबी गेल्यात म्हाका एप्पलां जाय मागा उपास कर मागा जाता ओमते उदार केल्यार जाता काले केल्यार जाता आमचे मागणे तशेंच आमी गेल्यात मुसुंबीची बियो देवा लागीं मागचे एप्पलां जातात गी एप्पलां जाय जाल्यार एप्पलाची बियो घालीचे वय गे भलायकी जाल्यार भलायकी बी घाला आशिर्वादाची बी आशिर्वादाची बी घाला वय गे अरी एक आसा वय शिरापाचे समस्या आसल्यार शिरापाची बियो घाला शिरापांतले सोडायला त्यो बियो घालनासतना तुमी मागणे केल्यार तुमी खंयच्यो बियो घाल्यात तेच पालीत हांव तुमच्या जिवितांत येता. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. ओके आनी कोणाक कांय म्हणी सवाल आसात कोण म्हणी भलायकेचे कांय समस्या आसा कुडींत
सांगा ब्रदर. माईकान घ्या तकडं ऐकून युट्यूबाच्या ऐका आता. हा सांगा. नाही ह्या संसाराची साल तुम्ही आधारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जाव तुमचे जिणेचे रूपांतर जाव तो वळ तुम्ही देवाची खुशी किती म्हणून सोदून काढून पावतल्या आणि खंयचे बरें देवाक मानतात असले आणि संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्या. ऐकून आमचे बापा मागण्यात जेजून त्यांनी शिकले तुझी खुशी जाव तुझे राजी आम्ही सदांय मागता जायना कित्याक म्हळ्यार आम्ही ते फर्स्ट स्टेप सोडला ह्या संसाराची साल करेक्ट आधारीन ते करना आम्ही मोना नवी करू ना जिणेचे रूपांतर करू ना आपण सदांय मागता तुझी खुशी जाव खुशी खेरळ जाता की म्हणून हांगा सांपावलून आन्सर दिला. करेक्ट वय की नाही ते म्हाका सांगायचे म्हणून असले आणि ते तेरळ काल जाता ताळणेन दोरी नाका वाईटात जावन राव तेय जालें ते खंयचे बरें ते ताका हात घालता जिणेचे रूपांतर. आणि देवाक मानतात असले खंयचे ते ताळणेक आमकां वरच्या संगतीक आमी हात घालना वाईटाक हात घालना न्ही येस म्हळ्यार तेजे देवाचे राजी आमच्या मध्ये आयिल्ले आमी अनुभव करता देखून सदां आमचे बापा म्हणल्यान जायना ये कंडिशन अप्लाय कंडिशन करेक्ट. ताका म्हणजे देवाच्या उतरांत एक एकल्या गुडापा मेळटा समजलें की हांवें सांगलें न्ही अरे देव पळयतात अनेक उगडापा करता समजलें की न्ही. ब्रदरान सांगू ना म्हणणे म्हळ्यार म्हाका ते आमचे बापा कनेक्ट केला तुझी खुशी जावं म्हण सदांय म्हणटा वय गे पूण आमी देवाच्या कुशेक कॉपरेट करचे जाल्यार काय सांगचे देवाचे उतार घेवन मोन हांवें दुसरी वाट ना म्हण करेक्ट आनी एका रितीन हांव मोन बदलिता हाणें सांगल्या रितीन करना म्हळ्यार जायना. देवाच्या उतराद्वारे मात्र हांवें मोन बदलूंक जाता. ओके प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर मनशाचे कितले भाग आसात? 3 भाग आसात. खंयचे पुरा? आत्मो प्राण आणि कूड. देव आमकां बेसांव दितलो भलायकी दिल्या शिरापांतले सोडयला आणि ग्रेस केला पदका बक्षितलो काही बक्षिल्यात एफिशियन 1:7 म्हणटा ताच्या क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पदकाचे बक्षाणे लाभला. पूण आतां आत्म्यान नवी जाल्या आमची चिंता बदली ना जाल्यार जायना आमी पातकी पदकांत आसता आमी. प्रेज गॉड. तातूंत चिंता बदलोवचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. आनी कोणाक सवाल आसा? आत्मो प्राण स्पिरीट सोल बॉडी विशांत ओके नाजाल्यार आमी उबे रावया कळटलो मो. ओके दोळे धांपया. मोगळा बापा हे वर्त वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुझ्या उतरां मारिफात हे वर्ते सत गुट तुवें आमकां उगडापे केले आणि तितलेच न्ही हर एक उतार तुवें तुज्या अद्भुत गुणांनी तीर केले ह्या पासून अर्गां दिता. वय बापा तुवें आमकां तुज्याच सारक्या रुपाचो रचलाय कित्याक तूं आत्मो जावन आसाय तशें आमी आत्मो जावन आसा. केदाळा आमी हे सत जाणां जाता तेन्ना मात्र आमी तुका आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक शकता. तितले मात्र न्ही केदाळा आमी तुका आमचो सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो त्या सगळे आमी एक नवी रचना जाता. सगळे पोरणे गेले सगळे नवे जाले म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे आमचो आत्मो नवो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आतां कितें आत्म्यांत आसा हर एक तुजे बेसांवां आशिर्वादां एफेसकारांक बरयलो 1 अध्याय 30 वळी प्रमाणे हर एक आत्मीक जावन आसात सर्गींची जावन आसात तुवें सगळे दिलाय. केदाळा म्हजें मन त्या तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या बसवण्या प्रमाणे हांव उसारन बदलयता पळयतात म्हणजे सक्तेन. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमच्या ह्या दोळ्यांनी कितें दोळ्याक दिसनाटले ह्या दोळ्याक पळोवंक जाता म्हळ्यार सत आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें चड आनी चड आमी भावार्थाचे जिवीत जिवंक न्ही दोळ्याच्या दिश्टीन बगार भावार्थाच्या दिश्टीन जिवन तुका मानवंक आनी हेरांकी ह्याच वाटेन तुजे मुखांत्र तुजे मुखार हाडूंक तांणी तुजी महिमा तांच्या जिवितांत अनुभव करून तुवें बसयले थे बरोवन तांचें जिवीत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन दिवन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके आता जेवणाचो वेळ